और ओके अविला सिस्टर करू वय 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 बापाचे पुताचे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. मोगाला बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या खेरीतपणी आयज हे वेळा पासत तुका आदार दिता. तुझे उतर आमकां शिकयता की दोगां तिगां तुजे नांवान एकठांय जातात तेन्ना तूं आमचे मोदें आसा म्हूण तर हे वेळार जेजू हांव दर एकल्याक हांगा हाजीर आसलोल्या म्हज्या भावा भयणांक तुजे यादीन करता आनी आमी तुजें उतर आयकून आनी आमचें जिवीत बोलदूंक हांगा आयकून तुजें उतर परगोटेल्या भावाक विन्सेताक तुज्या मोगान भर. तर तो उलयता तें उतर ताजें न्हय पूण ताज्या तोंडांतल्यान तुजें उतर जावं दी. पवित्र आत्म्या हो वेल तुजे बरोबर सारूंक आमकां आदार दी आनी तुज्या उतरा वरवीं दीस आनी दीस आमचें जिवीत बदल आनी तुजें जिवीत आमी जियेता तशी आमकां कर. हें मागणें आमी कोत्ता जेजूच्या नांवान आमेन. आमेन आमेन आमेन. देव बरें करूं अविला. Thank you, sister. बाबा ओलेसिया Yes, sister. Can I say now? या स्वर्गीच्या बाप्पा तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्या त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनीत जमनी पोंदाक आनी सगळे दर्तेर तूं आमचो रचणार आनी आमचो धनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारयल्ले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन. आमेन Amen. आमेन Amen. Amen. आमेन. देव बरें करूं बाबा ओलेसिया. आता टेस्टिमनी हा कोणागेली टेस्टिमनीज प्लीज. शुअर जायती हाय टेस्टिमनी. हॅलो आम्ही जेन्ना गोवायकी दिता आमकां हो जे जेजून आमच्या जिवितान केला ते आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी चड करून आमी जेजूक आमच्या सोयीच्या बापाक आनी पवित्र आत्म्या महिमा दिवंक सोदता. जेन्ना आमी गोवायकी दिता गोवायकी आमचे व्हडपण सांगपाक आमी गोवायकी दिना पूण जे जेजून आमच्या जिवितान घडलां आनी जेन्ना आमी सगळ्यांक सांगता की कितें घडलां आमच्या जिवितान तेन्ना देवाचे दोळे जेजूचे दोळे आमच्या सोयीच्या बापाचे दोळे आमचेर आसतात आनी तो आमकां आतां आपलें व्हडपण आपली महिमा आमकां दाखयता. देखून आमकां केन्ना हो चान्स मेळटा आमकां गोवायकी दिवपाक कितें ल्हान पासून आमी सांगूंक आमी फुडें सरया आनी खरेंच आमच्या देवाक महिमा आनी वाखाणणी दिवया. आमच्या जिवितान कितें ना कितें घडलां ह्या सुमारान होय की ना. Hoy, brother. Praise the Praise Lord. God, praise God, praise God. चल ब्रदर सुकूर तू कमेंट्स कर. Okay, देव बरी सांग दी भावानी आणि भयणांनी. प्रॉब्लेम तुमकां काय सांग दिवं बाबा ये तू तुझो कॅमेरा घाल तुका
तुका पॉयत जाल्यार तुका होय कॅमेरा घाल रे. कॅमेरा घालीत जाल्यार तेन्ना कितें जाता न्हय सारखे हा. स्पॉटलायट तुजेर पडटा मागीर तो. पयले सुवातेर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनीक मोहिमा म्हाका जिवो धरल्या खातीर कित्याक लास्ट वीक हांव कालागूट गेल्लो आनीक म्हाजी टेस्टनी म्हणल्यार न्यू क्रिएशन हावजान एक म्हाज्या फ्रेंडाशी गेलो आनी मागीर तेका घेवन हांव न्यू क्रिएशन हावजान गेलो आनीक थिंगासान येतालो थिंगासान देंवन थिंगासान मातशें भितर येवं थिंगासान चाक्कून एक अकस्मात हें पिकअप कसो आनी हांव चापकून भायर सरतालो तेन्नाच सो तेणें ब्रेक मारलो हांवें ब्रेक मारलो आनी थिंगाच रावले आमी आनी मागीर टर्न मारून गेलो थिंगा एक्सिडेंट जावपाचो हांव सांगूंक सोदता एकूच देवान म्हाका साल्वार केला एक्सिडेंटांतलो आनी ते दिसाक मिलाक जाल्या म्हाजी ती. दुसरी म्हणटा ती आयच्या दिसाक आतां ते पळय हांव आमचे एक मिटिंगेक वयता सो आमची बायल ती सो हांव त्या मिटिंगेक सावन येतालो आनी हांव म्हणटा तो वगूत जालो वचपाक जाय आनी आमच्या थिंगासान येता आसतना सांजे द्यारियासान एक आमकां रेल्वे स्टेशन लागता रेल्वे क्रॉसींग लागता आनीक हांव म्हणटा कितें म्हणजे वगूत जातलो आनी हें म्हाजें चालूच आसता तोंडान थँक्यू जिजस ते म्हाजें हांव म्हणटालो देवाक आर्गां जेजू आर्गां आनीक थिंगाच पावलो आनीक गेट पडली आहा आनीक तेन्ना हांव म्हणटा वचपाक वगूत जाता ते गेटीक वगूत जातलो मागीर तशेंच तेका म्हणलें मारे बाबा चड वगत आहा रे म्हणलें ना म्हणलो वगत आहा पूण तेणें चाप करून न्हू गेट उगडली आनी म्हाका सोडलो आनी तुमी स्वत म्हणलें पळया हुंय गेट पडलेली कोण उगडना आनी ती सेंट्रल गेट तो कोण उगडना तो जेजूच्या नांवान गेट उक्ती जाली पळय जशे परी प्रिजनाक गेट उक्ती जाता पळय तेन्ना जालेली ती कोण सावडू कोत्तालो तेन्ना तशें जालें म्हाजी आयज आनी ती म्हाजी टेस्टिमनी आनीक आनीक जायत्यो मिलाग्री अश्यो दिसान दीस जायत आहा जितो आहा म्हणजे खूंय जायत्यो अश्यो करून देव वाटयता आनी साल्वार करता म्हाका आनीक बरें आयज बरें तें दुसऱ्यांक सांगपाक एक मेसेज दिवपाक ओके सांगपाक देव म्हाका आयज जायतें सुचोयता म्हाज्या पवित्र आत्म्यान म्हाजेशीं धाडून आनीक म्हणजे जायत्यो मिलाग्री जायत आहा दिसान दीस देखून हांव देवाक आर्गां दिता आनी तुमकां सांगूंक सोदता कसलीय मिलाग्री तुमी देवाक आर्गां दिवंक जाय कित्याक म्हाका शिकोवंक मेळ्ळां देखून हांव तुमकांय शिकयना पूण सांगता कित्याक देवाचें उतर सांगता जितले परी तूं जितले पावटी तूं देवाक आर्गां दिता तितले पावटी तुका देव देण्यानी भरीत रावता. थँक्यू आनी प्रेज द लॉर्ड. आर्गां जेजू बावा बरें करून सांगलें आर्गां जेजू. आनी कोण आहा Praise God. म्हाका दिवंक जाय होय गो जसिंता गो प्रेज गॉड. 8 तारखेर म्हाका ह्या म्हयन्याचे पांयो खूब दुखोंक लागलो म्हजो आनीक चलो जमनीक टच बी करूंक जायनासलो आनी हांव तशें प्रेयरानूच आसता आनी 3 दीस म्हाका खूब त्रास जालो 2 इंजेक्शनां घेतली आनी ते हांव प्रेयरानूच आसलें तर 2 इंजेक्शनां उपरांत म्हाका म्हाजो पांय म्हाका टच करूंक जालो जमनीक अदरवायज जायनासलें खूब म्हणजे खूब पेन आसली डॉक्टरा कडेन गेलें तर डॉक्टर म्हणटा ते सियाटिका पेन आसा आनी नी म्हाजी बँड जायनासली कफ्स आसाय ते बी एकदम हार्ड जालोले तर आय वॉज इन प्रेयर्स आनी प्रेयरान जेजून म्हाका बरें केलें. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. म्हणटच म्हणजे भयणी जसिंता तूं म्हणूंक लागली तुका खूब दूख आसली खूब काळान त्रास जातालो म्हणटच त्रास जातालो ते कसले मागणे केले कसले देवाचे उतर म्हणूंक लागली तूं जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें 1 Peter 2:24 ते हांव चालू दवरतालें म्हळ्यार अजून फुडें म्हणजे एवरीडे सदांच हांव ते म्हणत आसता आनीक दुसरें आसाय टेस्टिमनीज Satan sin has no power over me. I am the body of Christ. हे सगळें हांव म्हणत आसता
म्हणटच आता म्हाका सांग, आता तुका ती दूख जाली तुज्या पांयान, तुवें तें देवाचें उतर म्हणलें, जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेळवली, वय की ना? आनी होय. तुका पेकोणी फावो जाली. होय. आता म्हाका सांग, हें जें उतर तूं म्हणटाय, जेजूच्या गायांनी तुका पेकोणी मेळवली, हें उतर तूं आतां कितले म्हयने वा कितलीं वर्सां तूं जाणवया? आता ऑलमोस्ट 1 इयर. 1 इयर जालो. आनी होय. 1 इयरान तुका पयलेच पाटी पेकोणी मेळवली ह्या उतरान वा ताचे पयलीं ना, ना. मेळवली? आजून पण मेवल्या आनी हांवें दिल्या टेस्टिमनी, साक्षी दिल्यात हांवें. बरें, बरें. हांव आतां कितें विचारूंक सोदतां तुका आतां ही पेकोणी त्या उतरान मेळवली, एका उतरान मेळवली. पयली चीट पेद्रूची, दुसरो आयसफोर बोर्ड 24. जेजू तुज्या होय. गायांनी म्हाका पेकोणी मेळवली. आतां हांव तुका मेवली. कितें विचारूंक सोदतां म्हजे भयणी जासिंता, हें उतर तुवें कितल्या लोकांक सांगलाय? खूब लोकांक सांगला आनी खूब तेंकाय लोकांक? ते खूब लोकांक, म्हाज्या भावाक सांगलें, भयणीक सांगलें आनी आनी म्हाज्या तांकांय फायदो जालो? तेंकाय फायदो जाला. होय. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. टेस्टिमनी दितली ब्रदर. म्हाज्या भावाक कोविड जाल्लें आनी तेकाय हें म्हणोंक सांगलें. दुसरो भाव म्हाजो 2 वेळा पडलो घरांत, ते पांय लॉक जावन. तेका तेज्या सांगाताक हांव हें म्हणत रावलें बरोच वेळ. मागीर तेकाय बरें दिसलें. व्हडले भयणीक खूब त्रास आसलो. तेकाय जोर, तोंडी खूब जाल्ली. तें भिलोलें तेका कोविड जायत घोडे म्हणून. पूण तेणें रोखडेंच टेस्ट केलें. हे प्रेयर केल्या उपरांत नेक्स्ट डे तेणें टेस्ट केलें तर तेका बरें दिसलें. हें तेजो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो. Praise God. Praise God. होय. Praise God. बरें, तुमी आतां टेस्टिमनी दिली, हांव एक टेस्टिमनी दिवं? होय ब्रदर. हो ब्रदर. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कितें घडलें? पोर हांव म्हज्या भावा बरोबर आमच्या हांगा गांवांत लागींच आमी आमच्या कॉपेलान, आमच्या फॅमिली कॉपेलान काम चलता पेंटिंगाचें. ताणें म्हाका पेंटराक आपयलो आनी म्हज्या भावाक सुमार भर थंड भरलेलें, खूब थंड भरलेलें, ताका छातीन बी सगळें थंड भरलेलें. तर म्हाका तो गाडयेन व्हरपाक येयलो पोर. आनी काल कितें जालें, काल पोर न्हिदच्या आदीं म्हजो ताव दुखतालो मातसो. हांवें म्हणलें ताव दुखता, सदांचो दुखता, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी म्हाका उलोवपाक खूब त्रास जाताले रातीक पोर. पूण काल सकाळीं उठल्या उपरांत हांव सुमार 4 उठलो आनी 4 उठल्या उपरांत म्हज्या तोंडांतलीं कांय उतरां सुटना, सगळो म्हजो ताव घोट जाला. हें कितें म्हणटा तें थंड जें आसा तें इतलें भरलां, म्हाका म्हज्या चेस्टान, म्हज्या लंग्सान अहें गेलां अहें दिसता. आनी जेन्ना अहें घडटा सकाळीं उठोन आनी तूं जाणा तुज्या भावाक बरो ना, आतां तुज्या मनान कितें चिंतना येता? कोविड. कोविड. सारकें म्हणलें, कोविड सारकें म्हणलें. आनी हांव आतां उलयतां, म्हाका खोंकली येता, हांव उठलो आनी म्हजी मिसीस न्हिदली म्हणून हांव दुसऱ्या रुमान गेलो. थिंचर खोंकतां आनी खूब भायर येता, सामकें ग्रीन जालां, सामकें येलो जालां आनी जें थंड येता. पूण म्हाका एक्चुअली खूब चोकअप जाता. आनी आतां म्हज्या मनान कितें चलता? कोविड जालां. आतां तुमची क्लास जावची ना, हें आनी तें, आनी आवाज सुटना, कांयच जायना. आनी काल सकाळीं म्हाका एक आमच्या सोसायटीचे हांव सेक्रेटरी हांगा, म्हाका मिटींग आसली सुमार 10 आनी ती मिटींग वचोंक जाय. आतां म्हजी चिंतना येता, हांव मिटींग वचों ना वचों. आमकां आतां मागीर आदवोगादाक मेळोंक जाय, कित्याक आमचें हें आमच्या सोसायटीचें करूंक जाय. आनी सगळीं चिंतना म्हजी येतात. मागीर आतां म्हाका दनपारां 4 म्हजी क्लास आसा, बायबल क्लास. ताज्या उपरांत मंगळारा दीस 6:30 आमचो युथ क्लास आसता, युथ बायबल क्लास. हे सगळे म्हजी चिंतना म्हज्या मनान येता. आनी आतां म्हाका बरें दिसना. अहें दिसता की हांव म्हज्या बाजेर वेतलो, घालतलो म्हज्या तकलेर आनी न्हिदतलो. असली चिंतना येता म्हाका. एके वाटेन चिंतना येता, टेस्ट करूंक जाय, आनी कितें जालें जाल्यार, आनी ही चिंतना येता. आनी जेन्ना ही चिंतना येता, हांवें म्हाका सांगलें, हें देवाचें उतर हांव परगूट कोत्तां. आनी आतांच एका
ल्हान पिला भाशेन आतां चिंतना येतात. हांवें म्हणलें उठ आतां हांव थंयसर बसचो ना, हांव आपलो बेतलो, बरें गरम उदक करतलो, बरें गरम केलें उदक, 1 लिटर उदक गरम केलो आनी तें उदक पियेलो. हांवें म्हणलें जेजू हांव तुजें रगत मांस खाता, तुजें रगत पियेता, तूं म्हजे भितर जियेताय, हांव तुजे भितर जियेता. हे Praise Praise म्हणलें the Lord. आनी Praise the तें Lord. सगळें पियेलो आनी हांव म्हज्या कामाक लागलो. म्हणजे आतां चिंतना म्हजी येतात पूण हांव ताजेर चोत्राय धरिना. म्हजें रिफ्लेक्शन करूंक जाय सकाळीं, म्हजो टायम गेलो थोडो बायबलाचेर आनी हांव म्हजें काम करीत लागलो. सगळें जें प्रेपरेशन मिटिंगाचेर आहलें तें आमच्या सकाळींच्या मिटिंगाक तें सगळें केलें, प्रिंट आवट काडलें आनी सुमार 9:30 हांव आतां म्हज्या मिसेसाक सांगता, म्हजो आवाज येवंक लागलो, हांव उलोवंक लागलो, मिटिंगेक Praise गेलो, God. येयलो आनी 4 हांव आतां म्हजी क्लास केली कॉमर्स. क्लास कॉमर्स जाता म्हजो ताळो परतून पडलो. आतां म्हाका सोजमना ही क्लास कोणाक दिवपाक सांगपाक, म्हजी मिसेसाक कंटिन्यू करपाक. हांवें म्हणलें तिका, आरे बाबा मातशें एक ग्लास उदकाचो हाड आनी हांव ग्लास दवरलो म्हजे कडेन हातान दवरलो हांगा. आनी हांवें म्हणलें जेजू हांव तुजें रगत पियेता, मांस खाता, पूण कांय खोकली बी कांय ना, कांय थोंड बी ना, पूण फकत ताळो सामको डावन जालो, उदक उतरां सुटना. पूण हांवें कितें म्हणलें, जेजू ही उतरां जी हांव उलयतां ही तुजी उतरां आनी तूं आतां ह्या वेळार हांव जाणो म्हाका पेकोणी दिल्याय म्हणून हांव आतां बंद करचो ना, कोणाक विचारचो ना, कोणाक सांगचो ना आनी हांव उतरां म्हणीत वेतलो. पूण थोड्या वेळार 2-3 मिनटां मातसो आवाज डावन जालो. म्हाका कितें म्हणटा तें प्रेशर पडटा ताळ्याचेर. पूण हांवें म्हणलें आतां हांव आतां बंद करचो ना, करीत गेलो आनी 1 वराची क्लास जाली, दुसरी क्लास जाली आनी आयज हांव तुमच्या फुड्यार आसा. सकाळीं गेलो आनीक मिटींग आसली. आयज हांव सारको बरो आहा, थंडी ना, कांयच ना. हांव सीक जाल्लो कांय ना आनी कोवीड टेस्ट करूंक ना, कांय टेस्ट करूंक ना. आमचो सगळें जें आहलें तें सामकें क्लियर जालें. आतां म्हजो आवाज सामको बरो आहा, खोंकली ना, थोंड ना, कांय ना, सगळें एकदम Praise फीट आहा God. सामकें जेजूच्या नांवान. Praise the Lord. आर्गां जेजू. Praise God. God. Jesu karga. आतां हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो, हांवें कितें Amen. केलें, हांवें फकत एकूच स्क्रिप्चर घेतलो. हांवें कांय म्हणूंक ना, म्हणीत वचोंक ना जेजूच्या गायांनी. हांवें फकत गरम उदक घेतलें, 1 लिटर घेतलो आनी म्हणलें जेजू हांव तुजें मांस खाता, तुजें रगत पियेता आनी तेज्या उपरांत आनी स्क्रिप्चर कांय ना, फकत म्हज्या कामाक लागलो. म्हजी चोत्राय कामाचेर दवरली आनी कामाचेर चोत्राय दवरता म्हणसर सगळें जें म्हाका चोकअप जाल्लें, थोंड आहलें, नाकांतलें व्हांवतालें, सगळें म्हाका उलोवंक जायनाहलें, सगळें क्लियर जालें. आनी हांव भाव भयणीनो तुमकां कित्याक ही गोवायकी सांगता, कित्याक म्हाकाय बॅटल जालो, म्हज्याय मनान खूब त्रास जाले. म्हाका कितली वायट चिंतना येयलीं. म्हाका हें लागलें की आतां कितें कोवीड जाला, कितें जालां आनी एके वाटेन म्हाका हांवें चिंतलें की हांव आतां आयज ब्रेक घेतलो, न्हिदतलो, कांय करचो ना म्हणून. पूण भाव भयणीनो जेन्ना तें उतर घेतलें आनी हांवें तें उदक पियेलो, हांव तें उदक म्हणजे तें गरम उदक करून हांवें तें जेजूचें रगत म्हणून पिवलें. म्हाका 2-3 वरांनी सगळें म्हजें थोंड सामकें क्लियर जालें आनी म्हाका आयज पेकोणी मेळ्ळी म्हूण हांव तुमकां जेजूक आर्गां आनी वाखाण दिता. Arga. Kan Jesu. Bakani Jesu. Praise God. Praise Thank you, Hallelujah. Jesus. पण केन्नाय आमी समजता कितें, जो कोण प्रिचींग करता, होय. जो कोण देवाचें उतर सांगता, ताका कसलेच त्रास ना. होय की ना? तेका चड होय, त्रास, होय. तेका चड त्रास आसता ब्रदर. होय. आनी तो पोत्तून ट्राय कोत्ता ब्रदर तुका ताडो होय, पोत्तून सारकें सारकें सारकें. प्रेज गॉड, प्रेज Praise गॉड. Praise God. God. Thank तेका you. लागून आमी सदांच मागोंक जाय. जे कोण तो हें करता तेंकां तेंचे बसत मागोंक जाय तेका लागून. Hallelujah. होय रे बाबा सारकें. Praise आनी God. कोण आहा? Thank you, brother Subur. Thank you. होय. आनी कोण आहा नाजाल्यार रिकॅप स्टार्ट करता आमी. Hello, Jonina, you got a testimony? Testimony is मुगेली म्हणल्यार देवाची उतर घेवपाची Okay, दुसऱ्या. okay. Yeah. Brother Rock गोवायकी दिवंक जाय. वय brother. होय 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 ब्रदर गे. रॉकी उलय.
हांव रॉकी उलयतां कोलवा सोंग. प्रेज गॉड. Praise God. सो आनी न्हू म्हाका सडनली बॅक पेन जालो. बॅक पेन जालो म्हणटच हांव दोतोरा बरे गेलो आनी डॉक्टरान सांगलें म्हाका बँड जावं म्हूण. म्हज्यान तें बँड जावंक जाय आसलें कित्याक म्हाका पयलेंसो प्रॉब्लेम जावपणीसून म्हज्यान त्या दोतोरान सांगलें बेडीचेर न्हीद आनी पांय उंच काड म्हूण. सो म्हणजे 10% पसून ते पांय उंच काडपा जाय नासलोले पूण म्हाका कांय प्रॉब्लेम जायनासलोलें. सो डॉक्टर म्हणलो पांय सोण बस म्हूण सारकें स्ट्रेट होवन. सो म्हाका तेंय जायना, केन्ना जायनासलोलें पयलेंसून म्हाका. सो डॉक्टर म्हळें तुगे सिम्पटम्स तुका हें बँड जावपा जायना देखून हें तुका प्रॉब्लेम जाला बॅका आनी तूं एक्सरसायज कर म्हूण सांगूंक लागलो आनी तूं एक्सरसायज केलें जाल्यार तुका एक 4 वर्सां वयतलीं म्हळें तुगे रिकवर्ड जावपाक. सो हांव डॉक्टराचे वचोन येयलो आनी हांव एक्सरसायज करपा स्टार्ट केलें. एक्सरसायज करता म्हाका सपोर्ट जाय आसलो दुसऱ्या मनशाचो. जेन्ना हांव पांय उंच काडटां तेन्ना म्हाका 10% पसून पांय उंच काडपा जायनासलोलो कित्याक सपोर्ट घेवन तरी पूण म्हाका पेन जातालो. हांवें काडून सोडलें कितें जाता तें जालें म्हूण सोडलें. सो आनी म्हजो बॅक पेन रायट सायडीन जाल्लो पयलो. सो तो बरो जालो सारको आनी एक 2 म्हयन्यान म्हाका परतून लेफ्ट सायडीन पेन येयलो. हांव काड आनी डॉक्टरा बरें परतून गेलो. डॉक्टरान म्हाका तेंच सांगलें बँड जावं पांय उंच काड म्हाका तें जायना जालें. सो डॉक्टरान सांगलें तुका फ्युचराक प्रॉब्लेम जातलें कित्याक हांव एक बोटीर काम करपा भुरगो. सो हांव चिंतूंक लागलो कितें जातलें म्हगेलें अशें करून म्हूण म्हगें काम चड ओडोगान करपाचें. सो एक दीस हांव सडनली फेसबुकाचेर गेलो. फेसबुकाचेर गेलो कडेन म्हाका JCILM मेळ्ळें. हांव JCILM म्हणटा तें कितें तें म्हाका कांयच खबर ना. तेजें फूल फॉर्म कितें तें खबर ना म्हूण म्हाका तेजी कांय आयडिया ना. सो म्हगे सडनली बोट गेलें आनी त्या कॉलाचेर पडलें आनी कॉल गेलें हेल्पलायन नंबराचेर. सो म्हगे हेल्पलायन नंबराचेर कॉल गेलो तेन्ना कोणें फोन काडूं ना. सो म्हाका 2-3 मिनटान अननोन नंबराचेर फोन येयलो मालेशिया असो म्हूण. सो हांव भिलो हो नंबर आनी कोणाक गेलो काय म्हूण. सो हांवें तो पिक अप करूं ना. सो सेकंड टायम परतून येयलो म्हाका फोन आनी हांवें आन्सर केलो. आन्सर केल्यार एक चोण उलयता. हांवें भिवोन परतून कट केलो फोन. थर्ड टायम म्हाका परतून येयलो फोन. सो हांवें पिक अप केलो फोन आनी परतून चोण उलयता. हांव भिलो म्हणजे गोप कोणाक फोन लागलो काय म्हूण. मागीर आनी ती म्हाका सांगूंक लागली आपूण JCILM मिनिस्ट्री समोर आनी तेणी म्हाका नांव सांगलें आपलें नांव जेनी मारिया म्हूण. Jane Maria. आनी जेन मारिया या आनी ती म्हाका कितें जालें आनी मागीर ते प्रॉब्लेम सांगिल्लें आनी तेन म्हाका अशें करून सगळें मागणें कितें कोन्न करपाचें तें सांगिल्लें आनी आपूण तुका टिचींग धाड म्हणून लागलें एवरीडे. सो जालें प्रॉब्लेम. आतां तेगे सगळें उलयन जालें म्हणटकीर दुसऱ्या दिसा हांव अशें करून JCILM टेस्टिमनी चोवपा लागलो. टेस्टिमनी चोयता आनी हांव चायल्डलेस आतां म्हाका भुरगें ना. सो म्हाका सिस्टर आर्सेलिनाची गोवायकी मेळ्ळी. सिस्टर आर्सेलिना गोवायकी मेळ्ळी आनी हांवें तेगे नंबर कोणाको घेवपाक ट्राय केलो. मेळो ना जालो. सो सिस्टर मारिनागे म्हाका नंबर मेळ्ळो आनी हांवें ती मॅसेज केली अशें मागीर ती म्हाका विचारपा लागली तुगे प्रॉब्लेम कितें तेन म्हाका विचारलें आनी हांवें तें सगळें सांगिल्लें आनी तेणी सांगिल्लें आपूण आमगे कोण एक वॉरियर आसा सांगलां ती तुका फोन करता म्हूण आनी म्हाका खबर ना ती कोण ती. सो सडनली एक दीस इवनींग म्हाका फोन येयलो आनी म्हाका सांगूंक लागली सिस्टर आर्सेलीन म्हूण आनी हांव तेका उलयलो आनी तेणी म्हाका सांगिल्लें स्क्रिप्चर दिले प्रेग्नन्सीक लागोन आनी अशें तशें म्हूण. आनी म्हाका तें बेकार सांगून तें बरें दिसोना अशें डिस्टर्ब अशें कोरून. सो हांवें तें दुसऱ्या दिसा परतून मॅसेज केली आनी म्हाका अशें आहा म्हूण म्हाका प्रॉब्लेम आहा म्हूण तें हांवें सांगिल्लें आनी तें ओके केलें. नॅक्स्ट डे म्हाका परतून फोन येयलो अननोन नंबराचो ब्रदर फ्रांसीस म्हूण ऑस्ट्रेलिया सावन. आपूण ऑस्ट्रेलिया सावन उलयता म्हणून लागलो आनी तो म्हाका तुमकां उलयलो आनी म्हाका विचारपा लागलो तुगे प्रॉब्लेम अशें करून कितें आनी हांवें तेका सांगलें म्हगे बॅक पेन आनी अशें तशें म्हूण. आनी तेणी म्हळें कांय भियेनाका आनी तेणें म्हाका एक स्क्रिप्चर दिल्ली फिलिपियन
chapter 4 verse 13. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा म्हूण. आनी ती म्हणत Hallelujah. राव लागलो. हांव ती म्हणत रावलो आनी हांवें चिंतलें आतां आनी मुको पांय उच काडपा जायनाय हें उच काडपा जायना म्हाका सदां प्रॉब्लेम जाता म्हूण. सो हांवें ती स्क्रिप्चर म्हणपाक कन्फेस केली आनी ती म्हणटा आसतना हांव एकलोच सपोर्ट नासतना पांय उच काडपा लागलो, बसपा लागलो. म्हाका जायत पेन जाता मुको जायना इट्स हॉरिबल. हें म्हाका पयलेंसावन चायल्डहूडसावन प्रॉब्लेम आहा. विदीन 4 days हांव ही वर्स कन्फेस कोता. म्हणजे 4 दिसांनी सडनली म्हज्यान पांय सारके 100% उंच काडपा जावपा Wow. लागले. Praise God. बसूं जावपा लागलें. ना बँड जावपा सगळें जाता आतां दुसऱ्याको जाता तेशें कोन्न Hallelujah. मुको जाता. आनी आतां आमी चिंत्ताय मुगे बायल आनी हांव कितें हें कितको जालें 4 दिसां भितर दोतोरान सांगलें 4 वर्सां लागतलीं म्हूण तुका प्रॅक्टीस केल्यार. पूण हांवें करूं ना एवरीडे विदीन 4 days आय एम Praise 100% क्लियर. ते Praise स्क्रिप्चर म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें देवाचें उतरां कितू हितू पावर आहा तो. हें पावर आसा म्हूण. कितें हांव पयलीं रेटिरा वयतालो हांव मिसा वयतालो पूण म्हाका केन्ना देवागे प्रॉमीस खबर आसनाय. सो हांव JCIला मागीर हितून भितर सरोन म्हाका जायतीं प्रॉमीस कळ्ळें कितको मागपा जाय दुसऱ्यांक कितको God. पावों जाय तें. इतलें न्हू आतां ही मुगे म्हाका कितें कळ्ळें तें जायत जाण आतां सांगलां शिकयलें. आनी आतां तें शिकोयलें आनी आतां तीं टिचिंगाक जॉयन जाताय. Hallelujah. Praise Morning God. section. Hallelujah. Sister Thank you, Jesus. सिस्टर आर्सेलीन Arkan गेले Jesuk. क्लॉक जात न्हू मॉर्निंग एवरीडे मॉर्निंग सो ती कामां आमी वयताय ती सो हांव उठ्ठाय आनी तितून जॉयन जाताय कित्याक म्हाका दिसती पडटा ती जॉयन जाताय म्हूण. आनी Praise ते God. म्हाका सांगलें इट्स एमेझींग कित्याक ती पयलीं कॅरिझमेटीक ग्रुपां आसलोलीं आनी अशें कोन्न इगोर्जीं वार कोरता पूण तेंका हें खबर आसना एशें कोन्न म्हूण. तेंका Yes. हांवें फोन कोन्न Wonderful. सांगिल्लें पर्सनली सांगिल्लें तूं एकूच दीस जॉयन जाय आनी चोयाय म्हूण मागीर तुमकां बोरें दिसल्यार तुम फॉलो कोराय म्हूण. आतां ती Wow. म्हाका हें Praise कोताय God. म्हणजे तुवें सांगोन आमी पावल म्हूण आनी आतां आमकां कळ्ळें म्हूण कितको देवा उतर. आतां ती डेली ती 6 o'clock मॉर्निंग ती टिचिंगाक जॉयन जाताय आनी ती दे Praise आर व्हेरी God. हॅपी नाव. Yes. Arkan Jesuk. Praise आमी God. व्हड Yes. मिरेकल मोठी म्हणजे फर्स्ट टायम म्हज्यान पांय उंच काडूंक जाता कित्याक म्हाका पयलीं सपोर्ट Hallelujah. घेवपा पडटा. Video घाल रे मुको बाबा. जायना जालें. तोंड चोया रे. Sister Wow. Mary. रॉकी तू व- गेलो ते आ. उतर उलयल म्हणनी तुगे भावाड तुवें मिक्स केलो ते उतरांत कळ्ळें आनी देवान तुका दाखयलो पावर आनी आतां तूं तें उतर घेवन तूं दुसऱ्या बोगले पावलो दुसऱ्यागे वो स्क्रिप्चर हांवें घाला आतां स्क्रिनाचेर घाला हो तुजो स्क्रिप्चर घाला हांवें. फिलिपियन्स 4:13 म्हाका शक्ती दिता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू हांव कितेंय करूंक शकता. शकता. आर्गां जेजूक वाव ऑसम म्हाका शक्ती दिता त्या जेजू वरवीं हांव कितेंय करूंक शकता. वंडरफुल Philippians 4:13. फिलिपियन्स 4:13 ऑसम Arkan रॉकी Jesuk. बाबा आर्कांचेस Wonderful miracles. Yeah. and wonderful testimony you are blessed to be a Yeah. blessing Thank you. awesome देवा आर्का. आर्का आनी चोय सगलो संसार आतून बदलतलो देवागे उतरान Amen. बरें Amen. रॉकी तुका आतां काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं? डिसेंबरान 3 वर्सां जातलीं. कितलीं? तीन. 3 वर्सां जालीं. ओके. आनी होय. आतां तुवें देवाचें उतर एक स्क्रिप्चर घेवन तुवें तुजे पांय तुजी पाट जे बॅक आहले सगळे त्रास आहले ते गेले आतां. म्हणटच तुका दिसता होय, आतां सगळें. एक मिलाक घडली जाल्यार दुसरी मिलाक घडची ना. 100% आम कन्फेस केला म्हणजे मिसेसान आनी Hallelujah. हांवें आम Praise भुरगें God. जातलेंच म्हूण. 100% जातलें म्हूण. म्हणटच Praise आतां जालें म्हणून. जालें म्हूण होय जालें म्हूण सांगिल्लें म्हज्या. होय काजार जावन आतां ह्या डिसेंबरान 4 वर्सां जातलीं वय की ना? ना तीन. 3 जातोले. ह्या 3 डिसेंबराक years. 3 जातलीं.
होय होय 13 डिसेंबर या 3 जातले. ओके. तू आता की हाय? तू बोडीर हाय वा तू गोंया हाय? ना गोंया आहा. तू गोंया हाय. ओके. प्रेज होय, गॉड. गोंया. प्रेज गॉड. म्हणजे तू फॅक्टरीन हाय. तू घरान हाय. होय घरान. बरें. हांव कित्याक म्हणटा तुका? कित्याक तू बोटीन वचपाचो मनीस, वय की ना? होय पळय, आंकवार जेजू को जल्मलो जुजे नासतना. ताका आंकवार मोरेक जुजेची गरज नासली. पूण तुका आतां भुरगीं जावपाक तुका आनी तुजे बायलेची गरज, वय की ना? होय ओके. नंबर 1. दुसरें कितें? आतां देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना आमचो संबंद जाता, आमच्या काजराचो संबंद जाता, आमी एक जाता. खंय एक जाता? त्या काजराच्या संबंदा वरवीं आमी एक जाता. आनी देवान आमकां फकत आमकांच बेसावन बरोवंक ना, पूण आमच्या जनरेशनाक बेसावन बोरला. म्हणजे कितें? तुका, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक बेसावन बोरला. म्हणजे तू फकत आर्गां आनी वाखाण दी जेजूक की तू आतां बेसावन बोरलाय आनी तुजी फामील आनी तुजें जनरेशन बोरला. कळ्ळें? कित्याक तुजो स्क्रिप्चर प्रॉमिस तुका? गालास्कारांक चॅप्टर 3 वर्स 29. हांव तुका एक स्क्रिप्चर घालता, म्हणटच तूं आतां हो स्क्रिप्चर घे. ओके? ओके Galatians chapter 3 verse 29. बाबा तू मातसो वाच, मातसो वाच आनी ताचेर मागणें ओके. करया तुजे पासून. हो मातसो वाचताय तू? हाय रीड हाय करू रीड. वय तूच. आणि जो तुम्ही क्रिस्ताची तर अब्रामाची संसद तुम्ही आणि बासावणे परमणे दायची तुम्ही. ओके. पोत्तून वाच बाबा, पोत्तून वाच. मातसो स्लो वाच आनी सोजमणी घेवन वाच. ओके. आणि जोर तुम्ही क्रिस्ताची तर अब्रामाची संसद तुम्ही आणि बासावणे परमणे दायची तुम्ही. बरें. आतां हे जे तू वाचताय, तुजें नांव घाल, तुजें नांव घाल. ओके रॉकी घाल ओके. तुजें नांव आनी हो स्क्रिप्चर तुका पर्सनल कर. चल पोतून ओके. वाच. आणि जो तुम्ही क्रिस्ताची जर तर रॉकी ना तर ना रॉकीची बाबा ऐक. हं. तो म्हणटा आणि जोर तुम्ही क्रिस्ताची, म्हणजे तो विचारता इफ यू बिलोंग टू क्राइस्ट, तुवें कितें म्हणूंक जाय? ओके तू जोर तुम्ही क्रिस्ताचो, तू क्रिस्ताचो. ओके. हांव रॉकी क्रिस्ताची क्रिस्ताचो. रॉकी क्रिस्ताचो क्रिस्ताचो आणि आणि अब्रामाची संसद आणि तुम्ही बासावणे परमणे हांव दायजी. आयकताय? होय होय. जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी वाचता, तें उतर आमी आपणायता. म्हणजे आमी आमच्या फामिलीची नांवां, आमी आमचें नांव, आमी ते स्क्रिप्चर पर्सनल करता. आयकताय भावा म्हज्या? ओके. तू फकत होय, वाचून आयकता. तो स्क्रिप्चर बरोवंक ना, फकत तिचो कोणाक तो म्हणटा तुम्ही दायजी जाल्यार, तुम्ही खरेंच क्रिस्ताची जाल्यार, तुम्ही अब्रामाची संसद आनी तुम्ही बासावणेची परमणे तुम्ही दायजी. म्हणटच तूं आतां म्हणटाय, कित्याक तूं जाणय आतां देवाच्या उतरान तुका कितें घडलां तें. कितें घडलां तुका? जे तुजे पांय सारके जायनासले, पयलो दावो उजवो, ताजे उपरांत तुका कितले त्रास जाताले. दोतोर म्हणटालो 4-5 म्हयने, ताजे उपरांत 4-5 म्हयने जावन जर बेतलो जाल्यार तो म्हणटालो आनीक एक वर्स लागतले, आनीक 2 वर्सां. पूण तुवें उतर घेतलें आनी तुवें पळयलें की फिलिपकारांक चवथो विस्वोर वोड 13 13
I can do all things through Christ who strengthens me. जेजूच्या नावान, जेजूचे गोटायेन म्हाका सगळे करूंक जातात. आणि ते एका उतरान, एका स्क्रिप्चरान तुका आता ती गोटाय मेवली आणि तुजी पेकोणी तुका मेवली. होय की ना? आता तू जावन आसा आब्रामाची सोसोद. आब्रामाची सोसोद म्हणजे आब्रामाची सोसोद म्हणजे कितें? आब्राम एक पूत असलो आयझॅक. And Isaac own 12 tribes जाले इस्रायली पोरचेचे 12 tribes of Israel. And that 12 tribes on आखी सोसोद जाली. आणि आम्ही आता जेजूची देखून आब्रामाची सोसोद जाल्या. तू आता आब्रामाची सोसोद जाल्या कित्याक तू क्रिस्तान हाय म्हणून. जेन्ना तू क्रिस्तान हाय सगळी बेसां आब्रामाची तुका फावो जाता. देखून म्हज्या भा जेन्ना तू मागणे करताय म्हूण हांव क्रिस्ताचो, हांव आनी म्हजी बायल क्रिस्ताची. आनी आमी आब्रामाची सोसोद आनी बासावणे पोरमणे आमी दायजी जाता. हे स्वता म्हणीत राव. तुजी मिसेस तिजोर आहा तुजे बरोबर? ना सद्या ते घार गेला. आयज गेला. तू घरा हाय म्हणटाय मरे बाबा, तू फॅक्टरी हाय म्हणटाय. ना तेगे घरा. अरे तो सांगतलो ब्रदर ताका. तिच्या घरात तू हांगा तू आता म्हणटाय म्हाका पाय जावंक जाय. ते कशें जातलें? रिमोट कंट्रोल चलता. Rather nice joke you did. Brother, he's going to रावंक जाय न्ही आनी बरोबर येवंक जाय आनी मागणी करपाक जाय न्ही बाबा. ब्रदर तू स्क्रिप्चर दिल तो आता मेडिटेट करतलो, कन्फेस करतलो. प्रेज गॉड. आणि आमकां जाय आता आनी आता 8-15 दिसांनी म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान आता तुजी बरी म्हाका आमकां तुजी गोंयकी आसतली. होय की ना? प्रेज गॉड. येस प्रेज. Amen. Praise God. Brother. फाल्या बायले घरा पयतलो. Thank you Jesus. Rocky, beautiful testimony, Baba. God bless you. Argan Jesu. Praise God. Yeah. And the thing is, तो आपणा मेळ्ळो ते आपणाको दोन ना ब्रदर. तो शेअर करपा लागलो already. Exactly. Beautiful. Praise God. So beautiful. Before I already start to share the people. Very good, Rocky. Praise You God. are a powerful warrior. You are chosen for God's good work to bear good fruits. Hallelujah. His kingdom. In His Amen. kingdom. Hallelujah. बाबा रॉकी तुवें आता जेजूची मोहिमा जेजूची पोरबी तुझ्या जिवितान पयली. तुझे सगळे पांय गोड जाले. तुजी कूड आता सगळी दुखेंतली पयस जाली. अजून तुका आनी कितें उरलां आता? कांयच तुका उणें जावचें ना. कित्याक तुका आता त्या उतरान तुका इतलो तुजो भावार्थ वाडला. होय की ना? होय सारकें. या सारकें. तुझ्या काळजान तुजी जी कितें म्हणटा तुका जो हे हा कितें म्हणटा तो आवडो हा जालो म्हूण तू आता फकत आर्गांनी लोकांनी दी. पूण माशी तुजे पोतनीक घेवन मातसो हे घरा कडून घेवन ये मातसो प्लीज. Okay. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you. Brother Vincent, you are too good. जो हात मातसो दुखता म्हाका दिसता. Praise God. तुझो हात दुखता म्हणून आता तुका आता चान्स. Thank you. Argan Jesu. Brother Vincent, can I ask a question to this brother Rock? Sure. Please. See, because आता झालं first time brother Rock. ऐकता होय सांग. हय फर्स्ट टाइम तुवें आतां जेजूचें मागणें केलें. कित्याक दोतोरान तुका पयलें सांगलेलें हे भाशेन आनी ते भाशेन म्हणून न्हू. मागीर फर्स्ट टाइम तुवें जेसीएलान तुका कहें स्पिरिच्युअली तुका गायड केलें आनी तुका स्क्रिप्चर्स दिले आनी तूं म्हणोंक लागलो. मागीर तुका तें जेजूचें हिलींग तुवें एक्सपिरियन्स केलें. द फर्स्ट टाइम तुजें कितें वॉट वॉज योर लायक हाव डिड यू फील द फर्स्ट टाइम? तुका कहें दिसलें? फर्स्ट टाइम मुगेली मिरेकल म्हळ्यार म्हाका दिसलें कित्याक म्हाका 10% पसून म्हज्यान पांय उंच काडपाक जायनासलें. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट माय लेग अप फुल्ली. सो हांव नकळो 4 दिसां भितर कितको मिरेकल जालो ते हांव चोयन सरप्रायज. विदीन 4 days डॉक्टर टोल्ड मी
it will take 4 years or more than. Okay. Wow, praise God. So You were I'm very very excited. happy म्हणजे now. तुका Yeah, आता कळलें तुका कितें फर्स्ट टाइम yeah, I'm very, जेजूचे उतर I'm very, म्हटलें आणि हे आता म्हणजे इतली खुशालकाय बोली तुका आता म्हणजे होय. तुझ्या तोंडान धरूंक ना तें आता सगळ्यांक कहें सांगोंक तो दिसलें Yes. एक्साइटमेंट very excited Praise म्हळ्यार God. कितें म्हणजे भिरांत आहलोली कितें हांव बोटीर काम करपा न्हू सो म्हजें काम हय. सगळें उडोगान करपाचें सो मोको हे पांय उबारून जाय नाल्यार बसों सारकें जाल्यार म्हाका फ्युचराक प्रॉब्लेम जाता म्हूण सांगलें डॉक्टरान तुज्यान काम पुसा करूं जावपाना म्हूण सो Praise God. that is Wonderful. more Thank you, exciting Jesus. within me. Yes. तूं आतां जाणा की दोतोरान सांगलां तें सोत न्हय देवाचें उतर सोत. So, हय. हय आतां आयकान कळोन जेजू दिलें म्हाका तुका. हय. हय. आणि दोतोर जायते सांगतलो तुका हो डिफेक्ट आहा तुगे बायले तो डिफेक्ट आहा बट रिमेंबर देवान तुका भुरगे ऑलरेडी दिले ओन्ली थिंग ब्रदरान सांगले तें फॉलो करपा जाय तू बायले नाचतो भुरगीं Okay. जावपाना Sister Vision, he has to make a vision. yeah he's very good. I loved his testimony so much because as soon as he got that healing he was out in the world just getting the people. Look what God has done to me. You know, Kai Yes. Bore, it is so beautiful. And so I'm very thankful to all the JCILM कित्याक म्हळ्यार जाण तूं एक मनशा तो हांवें फोन कोन्न सांगलें जाल्यार ती दुसऱ्या शेअर कोताय Yeah. आपल्या बरें जावन ती बरी को फोन कोन्न सांगता Yeah. एक्सप्लेन कोताय तें एक म्हाका तेंगे लायक जालां Yeah, इट्स अ yeah, very nice Praise explanation and yeah. Praise God. I never saw any ministry like this. Rocky, and I've you been are so also many doing places. it. That is JCILM. Everyone get together and we are all the warriors. You also started working. तूही काम करपा Yeah, लागलो JCILM भाशेन. You know, we all work for Jesus. But थिंग म्हणटा सिस्टर मिरेकलचे हांव JCILM कांयच म्हाका आयडिया ना हांव नोको मगे बोट कितको कॉलाचें पडलें आनी हांव तें सदां चिंत्ताय कितको मगे बोट थिंगेल्यान कॉल गेलो God's plan. That was God's plan, brother. Yeah, that's what I think. So JCILM Yes. म्हाका मेळटा तेन्ना फूल फॉर्म नोको तें कितें ती केसो मिनिस्ट्री कितें म्हाका कांय आयडिया ना सो मगे Praise ती God. ओपन जालें आनी डायरेक्ट कॉल गेलें Yes, it's all about And Jesus. you are also so teachable that Yes. you also took that effort to go ahead आणि ते स्क्रिप्चर्स तुवें स्टडी केले आणि यू नो हाऊ इट वर्क ते भाशेन तुका एकदम खुशालकाय भोगली तितून तुजी टेस्टिमनी आयकोन आमकांय बी खुशाल भोगता जेजू कारगा ल्हानवीक मोन Jesus. घेवन तुवें तें देवागे उतर घेवन तें तुगे मोन ल्हान आसलो तें उतर मिक्स केलें आनी तातूंत भावार्थ घालो आनी तुगे देवान सगळें तुका दुसरें दिलें जिवीत दिलें ब्युटिफुल Yeah. थँक यू गॉड ब्लेस यू Thank you. Yeah, दुसरे thank you. विका आनी टेस्टिमनी घेवन यो रॉकी बरें. आणि भावा भयणांकूय घेऊन यो. होय आणि दुसऱ्यांक घेवन यो सगळ्यांक घेवन यो मेवता तेंका घेवन यो ए आतां हें दिस Okay, इज okay. नॉट फेर आं आमगे जो बाब आतां दुखलो ना प्रेस गॉड ब्रदर रॉक म्हाका एक तुका Okay. विचारपा जाल्लें तूं एक दीस हिंगा कॅनडा हितून येयलोलो न्हू टिचिंगाक Oh, मगे suddenly Canada. there is network problem. हय सडनली जायना कितें जात तें जेजुगे राज्यांत सडनली जायना सो जागे तुका थिंग आहलोलें आनी थिंग कॉल केलें आनी तेदोन तूं खाटीचेर आहलोलो बॅडीचेर ओके सारकें Okay. मरे हय Praise आनी God. हय तेदोन तें तुका तें सिस्टरीन म्हाका दिसलें तुगे फोन नंबर घेयलो म्हूण मागीर सिस्टर मारिया ती फाट लागलोली तुगेलो नंबर कोण काय म्हूण तो खबर आहा तुका ओके सिस्टर हय मारिया ती ओके संवसार अरे. जारू मारलो तुगे कोण तो फायंड आउट करूं सिस्टर मारिया न्हू Okay. जेजू फायंड आउट करूं तू फाटल्यान लागलोलो हय तुका Okay, तुका हय जेजून ऑलरेडी तेगे एंजल्स लूज केले तुका मिनिस्टर करपा Praise God. सारकें आनी मरे तेतूंत बाबा Praise म्हाका God. कांय खबर ना झुमा आयडिया फर्स्ट टाइम ते झूम हेर केलें आनी तेच मागे रेज हँड जालो थिंगा तू सांगिल ती कळ्ळें म्हाका हय. तेच हय हय Praise God. इट्स ऑल हय. मिरेकल्स ना Yeah. It's all. आणि It was all meant to happen. हय आनी तुका ब्रदर जॉन्सनान न्हू तुका तितून हें केलें ना म्हणजे तुका पयलीं क्वेश्चन केलें आनी तुका तें कांय कळ्ळें ना सो ब्रदर हय, हय, जॉन्सनान मागीर तुगे रोखडो ते हेल्पलायन नंबर मागील तुका तुका मागलोलो मागीर तूं हय. तेंका दिलो जाल्यार हो, खबर पण- ना म्हाका
ना म्हाका फोन केलो तेणे ब्रदर जॉन्सनान ओके ओके आर्गा केलो मागीर एक्सप्लेन केलें तेणे म्हाका सगळें. होय होय जो Praise बाबा God. तुगे टेस्टिमनी हा रे जो बाबा. ना सिस्टर मुगे टेस्टिमनी म्हणल्यार कितें हांव जायत जाणां मेसेज घातलो जेजूगे घेवन होय ते फॉरवर्ड कोत न्हू होय तो आमगे एकली गोरच्या मनशान म्हाका मेसेज घायली हा तो म्हणटा तेणे म्हाका पयलीं विचारलें बाबा केसो आहा गा म्हण गोरची बी कशें आहाय आपूण एक क्वेश्चन विचारू गा म्हण तुका ओके ती तो म्हणपा लागलो तूं सद्दां जेजू गेले मेसेज घालता जायत्यो म्हळ्यार सायबिणींका कांय उलयना मरे तूं म्हणपा लागलो म्हाका ओ माय गॉड. कळ्ळें तुका ना हें जाता जायत फावटी होय, सायबिणी होय. कांय न्हू हांव सायबिणीचे आहा मुगे भावात सायबिणी आहा सायबिणीचे प्लेस कोणाच्यान घेवपा जायना आनी हांव पयलीं God. जेन्ना देवागे उतरा पासून आहलोलो हांव सायबिणीको मागतालो आनी सायबीण मागीर म्हाका जेजू बरी घेवन येताली पोतपोती येस सो सायबीण Yes. मागीर काम कितें जेजू बरें घेवन येवपाचें आनी येस सायबीण मागीर जेचे काना गांवांत सांगिला तो जेजू सांगो तितलें मुगे पूत सांगो तितलें कर म्हणून तें आमी करपा सुवातेर हांव मुको तें हें घेवन बसता जाय ताका लागून ती म्हाका अटेंड करपा वचना म्हणजे कोण हें म्हाका न्हू कोण गेलो जाल्यार देवागे उतर आनी तूं स्क्रिप्चराचेर तूं उलोवपा लागलो न्हू जाल्यार ती पयलीं म्हणटा ह्यो सायबिणीक कांय उलयना म्हूण तेजेर कितें तूं सांगत जाल्यार सांग म्हण ब्रदरा विन्सेंट कितें कितें जालें बाबा कितें जालें कितें म्हणटाय तूं तूं आयकलां ब्रदर ना तूं म्हाका कितें म्हणलें म्हाका कितें सांगतलें म्हणटाय ना तूं कितें सांगता जाल्यार म्हणटा टॉपिकाचेर ना हांव कितें म्हणटा ना हय, तुवें सांग. सारकें म्हणलें आतां हांव कितें म्हणटा जाणां आयकात आमी देवाचें उतर आयकता वय की ना देवाचें brother. उतरान आमी आयकोन आमी आमच्या भावार्थान आमी गोड जाता आनी सारकें ब्रदर आमी जी कॅथलीक आसा आमी सदांच आंकवार मोरयेक सायबीण मांयक आमी मागणें कोत्ता पूण आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी ल्हान आसता भुरगीं ल्हान आसता कोण आमकां आमचो कुयदाद कोत्ता कोण कोत्ता माय माय आमची आवय करता वय की ना आमची आवय आमकां जेवण लायता आमकां जेवण दिता आमच्या तोंडान घालता आमकां हात धरून इस्कॉलाक व्हरता ती मागीर गाडयेर व्हरता जेन्ना आमी इस्कॉलांतल्यान येता ती आमकां येता सामकी सकयल रस्त्या कडेन आमची बॅगां घेता जेवण घालता आमचे लिपसांव घेता आमची माय सगळें करता जेन्ना आमी व्हड जाता आतां मॅट्रिकीन वता आतां आमची माय आमकां जेवण घालता आमच्या तोंडान आतां आमची माय ना. आमकां आतां माशी कडेन व्हरता आतां आमकां ती इस्कॉलान येता व्हरपाक आतां आमी व्हडलीं जाल्या वय की ना आतां माय जें काम पयलीं कोत्ताली ती आतां तें काम आतां कोत्तली आतां समजा आमी 15 वर्सांचो भुरगो जालो माय येतली एक कुलयार घेवन आनी आमच्या तोंडान जेवण घालतली ना केन्नाच घालची ना वय की ना कित्याक जें तिणें काम करूंक जायल्लें हें काम तिणें करूंक जायल्लें तें आमकां व्हडलीं करपाक जेवण दिवपाक आमचो कुयदाद करपाक तें काम तिणें केलें आतां ती जाणो की आतां जें आमकां शिकयलां आमकां बरी रीत दिल्या आमकां आतां वाडयलां आमच्या पांय मायन आतां आमी जाणो आमकां कशें जेवंक जाय तें कशें आमचें लिसांव करूंक जाय खंय आमी इस्कॉलाक वचोंक जाय वो भाशेन वचोंक जाय हें आमी आतां जाणो तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी नवी क्रिस्तांव जाता आंकवार मोरये कितें कोत्ता आमकां ती आमकां म्हणटा म्हज्या पुताचें उतरां आयक म्हज्या पुता कडेन पळय हांव तुमकां शिकयतां कशें म्हजे भाशेन खालती रावपाक कशें तें उतर शिकपाक आनी ती आमकां उतर शिकयता पूण जेन्ना आमी व्हड जाता आतां आंकवार मोरये म्हणटा आतां हांव दुसऱ्या कडेन वेता तुमी आतां म्हज्या पुताक पळयात ताच्या उतरा प्रमाणे चलात कित्याक हांव म्हज्या पुताच्या उतरा प्रमाणे चलोन गेली आनी आतां हांव तुमकां शिकयतां कशें म्हाका पळय नासतना म्हज्या पुता कडेन पोवपाक म्हज्या पुताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या भावार्थान वाडत वेता तेन्ना सायबीण माय आमकां सदांच सांगता जें म्हज्या पुतान सांगलां तुमकां जें म्हज्या पुतान तुमकां उतरां दिल्यां तेज्या उतरा प्रमाणे तुमी चलात जेन्ना ती काजराच्या दिसा आली केन्ना घालिल्ली कितें म्हणूंक लागली ताका त्या सगळ्या चाकरांक कितें म्हणूंक लागली तो सांगता तें तुमी करात
Do whatever he tells you. आंकवार मोरी आता कितले पाटी संवसारान ती आता दिसल्या ती कितें सांगता ती फकत सांगता म्हज्या पुताची उतरां आयकत तीच काय म्हणना तेर्स करात म्हाका म्हणजे देवस्पण करा ती केन्नाच म्हणची ना ती फकत म्हणटा म्हज्या पुताक आयकात म्हज्या पुताची उतरां आयकात म्हज्या पुता सारकी जायात कित्याक ती येता आमकां आमच्या तिच्या पुता सारखे जेजू सारखे करपाक देखून भाव भयणीनो वय सायबीण माय जाय आमकां पूण जेन्ना आमी आमच्या भावार्थान वाडत जाता सायबीण माय म्हणटा आमकां तुम्ही आता व्हड जाल्यार तुम्ही भावार्थान वाडल्यात आता म्हज्या पुता सारकी जायात तुम्ही म्हजे पूत जायात ते उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाडून तुका जबाब मेळलो म्हज्या ब्रदर जो खंय गेलो आर्गां जेजू ओय आर्गां तुका जेजू ओय ब्रदर वय की ना कित्याक आमकां जाय आतां जेन्ना आमी दिसान दीस उतर आयकोंक येता आतां आमकां जाय उतराची सजमणी आतां जाय आमी उतर चड करून ते उतर पाळून खंय आमी जेजू सारकी जातली जेन्ना आमी ताजें उतर आयकतले आनी तें उतर पाळटले ना तर आमी आमकांच फटयतलीं जाकोबाची पयली चीट जाकोबाचो पयलो विस्फोट वड 22 आमी शिकल्या एक म्हयन्या पयलीं आमी शिकल्या कित्याक आयकलां आमी फकत उतर आयकनाकात पूण तें उतर पाळात कित्याक जो कोण फकत आयकता तो आपणाकूच फटयता जो कोण उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा त्याच मनशाक गोवायकी दिवपाक मेळटा कित्याक तो जाणो जेन्ना तो उतर कोत्ता ताका आळको येतली ताका त्रास जातले पूण तो जाणो की देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी आनी जेन्ना आमी विश्वासी रावता त्या उतराचेर आमकांय तें जैत मेळटा आनी आमी आतां गोवायकी दिता सो जितली आमी गोवायकी दिवंक पावता त्या प्रमाणे आमी जाता की आमी व्हड जाता आमी जेजू सारकी जाता कित्याक आतां आमकां गोवायकी आहा आमच्या भावान रॉकीन आतां कितें गेलें ताका इतले त्रास जाल्ले पूण ताका देवान कोणा कडेन धाडलो ते देवाचें उतर दाखयलें फिलिपकारान 4:20 जेन्ना आमी त्या जेजूच्या गोठायन आमी चलता त्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्नाच की आमच्या जे आमकां जायना आमच्या मनशापणान जायना ते देवाच्या कृपेन देवाच्या आदारान देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ते जातले सगळे देवाच्या उतरा प्रमाणे वय की ना जेन्ना आमी वाडत वेता आनी देवाच्या उतरान रिगून रावता जेजूची सारकी जाता आतां आमकां सगळें जे जेजून घडलां ते आमकां आतां फावो जाता आनी तेन्ना आमी गोवायकी दिता की जेजून आमच्या जिवितान कितें घडलां तें देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी बुधवारा दीस येता जे आयकता आमी तें पाळूंक जाय सुमानाच्या जेन्ना आमी येता ह्या वेळार आमी फकत गोवायकी दिवंक जाय वय आमी शिकून आसतलीच थोडी तरी शिकून आसतली पूण जाय आमकां आमच्या सगळ्यान देवाचें उतर परगट करूंक जायना सगळ्यान आमकां म्हाका दिसता सगळ्यांक करूंक जाय पूण सगळ्यांक करूंक जायना पूण आमकां गोवायकी दिवंक जाता आनी जेन्ना आमी गोवायकी दिता तेन्ना आमी जेजूक मान दिता आमी आमच्या देवाक वाखाणणी दिता देखून तुमची गोवायकी दीत रावात कित्याक गोवायकी वरवीं आमकां कळटा की हो जेजू आमचो खरोच जेजू आसा ताचें उतर जावन आसा जिवें उतर आनी तें जिवें उतर सदांच आमकां जैत दिता आमेन Amen. Amen. Okay, Amen, Praise brother. God. brother, recap Koreani. I'll just bring Chital because yes let's do recap look yes okay. Yeah, her data was a problem. That's why she. praise God. Praise God. Yeah, come. Yeah, praise God. Such beautiful testimonies. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Sorry, she's coming. All right.
All right, go ahead, Baba. Sheetal, go ahead. Hello. Praise God. Yes, Sheetal? yeah, sorry. Yeah, Praise go ahead. God. Praise God. गेल्या त्या बुधवारांक आमी शिकल्या की जेजू विशीं जांचो भावार्थ हालो ना ती मनशां भागी. तर स्टार्टिंगात ब्रदरान एक प्रश्न विचारलो की आमी ह्या संवसारात कित्याक आयल्यात. तर ह्या प्रश्नाचो जवाब दिवंक So can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, Baba. तर ह्या प्रश्नाचो जवाब दिवंक ब्रदरान आमकां जुवांवाची चीट 15 वड 16 वाचूंक लायली. जेजू म्हणटा की आमी तेका वेचून काडूंक ना, पूण तेणे आमकां वेचून काडल्यात. आनी ह्या पासत ताणें आमकां नेमल्यात तोखता तसली फळां दिवंक. पूण आमी तोखता तसली फळां दिवंक पावना. अशें कित्याक घडटा ह्याचो जवाब मेळोवंक ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें. Psalms 119:165. देवाचे उतर म्हणटा की आमकां शांती फावो जावंक जाय जाल्यार आमी आमच्या समर्थेचो मोग करूंक जाय. समर्थ म्हणल्यार देवाचे उतर. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचो मोग करतात आमी केन्नाच खाला पडना. ज्या पर्यंत आमी ह्या संवसारांत आसाय त्या पर्यंत कोण ना कोण आमकां अपमान करतलेच. पूण जर तूं देवाच्या उतराचो मोग करताय जाल्यार तूं केन्ना दुसऱ्यांचो अपमान घेवन बसचो नाय. आनी जेन्ना आमी अपमान दवरिनात तेन्ना आमी खरेंच फळां दिवंक पावतल्या. पूण कितें घडटा की आमी देवाच्या उतराचो मोग करिनात आनी दुसऱ्याचे अपमान घेवन बसतात आनी दुसऱ्या कडेन उलयनात. आनी जेन्ना आमी अपमान आमच्या काळजांत आनी मनान दवरतात तेन्ना आमी देवचाराक लायसन्स दिता आमचे पाड घालूंक. आनी देखूनच आमच्या जिवितान बरें घडना. आमकां जॉब मेवना, भुरगीं जायना, काजरां जिवीत बरें जायना. तर भावा भयणीनो, आमकां देवाच्या उतराचो मोग करूंक म्हणजे आमी देवाचे उतर पाळूंक जाय. आनी देवाचे उतर म्हणटा की आमी दुसऱ्याक बोगसणें दिवंक जाय, कसलोच अपमान दवरूंक जायना. 1 Samuel chapter 18 verse 6-7 सावलाची आनी दाविदाची खबर उलयता. जंय साऊल दाविदाचेर आड येता. तो दाविदाचो जीव काडूंक सोदता. त्याच वेळार सावलू दाविदाचेर अपमान दवरता आनी सावलूचे जिवितान सगळें निसंटन जाता आनी तेच्या उपरांत दावीद राजा जाता. 2 Samuel 6 verse 8 या पुस्तकान दाविदाची खबर उरता. जंय दावीद देवाचेर रागार जाता. कित्याक म्हणल्यार उजाया जेन्ना आग पेटीक हात घालता देव तेका मरण फावो करता. दावीद देवाचेर अपमान दवरता. आनी दुसरें म्हणल्यार दाविदाची बायल मायकेल दाविदाचेर रागार जाता. जेन्ना तो आग पेटीक इस्रायलान घेवन येता तेन्ना तो खूब नाचता. हे पळोवन तिचे बायल रागार जाता आनी तेकाच लागून तिका भुरगे पासून जल्मूक पावना. Numbers 20 verse 10-12 मोजेसाची खबर उलयता. मोजेस देवाचो मनीस आसलो. तो देवाचे सगळे आयकतालो. पूण एक पावटी मोजेस देवाच्या उतराचेर आड वेता आनी देव आरोनाक आनी मोजेसाक प्रॉमिस लँडार पावयना. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता आमी देवाच्या मनशाचेर वायट उलयता तेन्ना आमचे सगळे वायट जाता. बेसांव येवपाचे असले ते पासून देवचार काडून व्हरता. 2 Kings chapter 5 verse 18 नामानाची खबर उलयता. नामानाक लेप्र जाल्ली असली आनी नामान जेन्ना आपल्या चाकराचे आयकून तो नदयेन न्हावता तो बरो जाता. नामान प्रभुदाचे अपमान दवरिना म्हणून तो बरो जाता. तर आमी जेन्ना देवाचे उतराचेर मोग करता म्हणल्यार देवाचे उतर पाळटा आमचे सगळे बरें जाता. पूण जेन्ना आमी पाळो दिना तेन्ना आमचे सगळे पाड जाता. आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ कमी करूंक जायना. दुसऱ्यांचे खबरू करूंक न्हय. आमी आमची जीब सांबाळूंक जाय. वायटपण दवरूंक जायना. अपमान आसा जाल्यार पासून आमी भोगसूंक जाय आनी तेन्नाच आमी बरें फळां दिवंक पावता.
आणि देव आमकां बेसावान भरता. प्रेज गॉड. देवा कारगा. देवा कारका. देव बरें God, करूं बाबा praise शीतल. God, Praise God. God, Wonderful. praise God. Thank you, Sheetal. Jesus. Thank you. Praise Praise God. God. Praise God. Praise God. Praise God. All right, brother, over to you. आणि कोणाकूच ना गोवायकी दिवपाक जाली सगळ्यांची गोवायकी आणि कोण ना ओके आम्ही आयज आमची शिकवण कमेस करूया आयज आणि भाव भयणीनो आम्ही आयता शीतलान आमकां रिकॅप दिलो आणि आम्ही पळयला की खंय आमी जेन्ना आमी देवाचेर आड वेता देवाच्या उतराचेर आड वेता जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलना तर कितें घडटा जे देवान आमकां घडोवन हाडला जे देवान आमकां बरें केलां ते आमकां फावो जायना कित्याक देवाक लागून ना ना आमकां कित्याक आमी आतां आमचे भाशेन ऑफेन्स कितें म्हणटात ऑफेन्स म्हणजे कितें ओकमान ओकमान आमी ओकमान घेता आणि जेन्ना आमी ओकमान घेता तेन्ना आमकां देवाचे बरें आमच्या जिवितांत जायना आयज हांव कितें करता आयज मातुवाची ओके लेट अस गो टू मॅथ्यू चॅप्टर 15 मातुवाचो 15वो वर्ड 15 वर्ड 12 बरें ही वर्ड 12 आमी शिकोया कितें म्हणटा हांगा कोण तरी वाचूंक शकता म्हाका प्लीज तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें हें तुजें उतर आयकून फारिसेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय तूं तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें कोणाक म्हणलें जेजूक म्हणलें हें तुजें उतर आयकून फारिसेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय न्हय तूं भाव भयणीनो तेन्ना जेजू कितें उलयलो आयकात बरे भाशेन जेन्ना जेजू उलयलो तेन्ना फारिसेवांक अपमान जालो कित्याक अपमान जालो 10 वर्ड वाचूया 10 आनी 11 वर्ड वाचूया लोकांक आपणा सोडचें आपोवन ताणें तांकां सांगलें आयकात आनी समजून घेयात तोंडान भितर वेता तें मनशांक मेळ्ळी करिना पूण तोंडांतलें भायर सोदता तेंच मनशांक मेळयता जेजून कितें म्हणलेलें जेजू लोकां कडेन उलयतालो आनी जेन्ना जेजू लोकां कडेन उलयतालो थंयसर कोण आसले जेन्ना जेजू लोकांक शिकयतालो त्या लोकां मध्ये कोण खंयचो लोक आसलो फारिसेव आसले जेजूचे शिस आसले आनी कोण आसलो आनी लोक आसलो आयकतात भाव भयणीनो तुमी जेन्ना जेजू शिकोवन दितालो तेन्ना कितलो लोक आसतालो जेन्ना लोकांची जमा जाताली तेन्ना कोण आसतालो थंयसर तेन्ना लोक आसतालो शिस आसताले आनी कोण आसतालो फारिसेव आसताले हांव आतां तुमकां एक प्रश्न विचारता तुमी अपमान धरतल्यात म्हजेर ना ब्रदर कोण अपमान धरचो ना जेन्ना जेजू शिकयतालो थंयसर 3 कॅटेगरीचो लोक आसलो एक तर आसलो कोण शिस आसले दुसरो कोण आसलो लोक आसलो आनी तिसरे फारिसेव आसले शिस कितें करतात जेन्ना जेजू शिकोवन दिता ते कितें करतात
ते एका कानान हाल घालतात आणि दुसऱ्या कानान सोडतात. ताका शीस म्हणतात, वय की ना? वय वय. नो शीस कितें करतात? फारिसे. शीस जेन्ना शीस कितें देवाचें उतर आयकतात ते कितें करतात? ते भायर सुट्टा, ते ताच्या मनान सोजमणी घेवन ते की वेता आपल्या खालसान. हालसान. ताका आमी कितें म्हणटा? ताका शीस म्हणटा, डिसायपल्स म्हणटा, वय की ना? वय तर शीस जे जावन आसा, जे देवाचें उतर आयकतात, तांकां उतराची सोजमणी मेळटा, ती उतरी सोजमणी ताच्या मनान येता, त्या मनान आतां सोजमणी मेळून आतां ताच्या काळजान रावता. आनी आतां काळजान रावून जेन्ना ते उतर आमच्या काळजान रावता, आतां आमी ते दिसपट्टे जिवितान आमी ते उतर पाळटा, वय की ना? वय ताका म्हणटा शीस. दुसरो लोक जो असता, दुसरो कॅटेगरीचो लोक म्हणटा ताका कितें? तो लोक, क्राउड वय कितें करता? तो आयला फकत थोडे मिलाग्री, ताका थंयसर कितें जेवण फुकट मेळटलें. जेजू आतां थंयसर 5 उणे 2 मासल्यो आसतल्यो, तो थोडो मिलाग्री करतलो, थोडो कितें मातशें कितें सर्कस आसतलो, कोण खोंटो येतलो, कोण भेरो येतलो, कोण कुड्डो येतलो आनी जेजू मिलाग करतलो आनी ताका सगळ्यांक आनी थंयसर सगळे तावयो मारतले. ताका कितें म्हणटात? लोक लोक. कित्याक ते फकत आयल्या पळोवपाक, तांकां कांय शिकोवण नाका, तांकां फकत आयकोंक जाय. एका कानान आयकतात आनी दुसऱ्या कानान भायर सोडटात, ताका म्हणटात लोक. आयकलो तुमी? शीस कोण आयकता, सोजमणी घेता, काळजान दवरता, खालसान उतर दवरतात. म्हणटा उतर शीस. पाळटात. लोक कोण? लोक फकत थंयसर कितें कितें चलता, थंयसर फुकट कितें मेळटा, थंयसर कितें कितें घडटा, कितें मिलाग्री काडटा, अरे कितें घडलें जाणय, मागीर ते टिट्यार बसतात, मागीर सांगतात, अरे जाणय मरे थंयसर ते आमी गेल्ले, थंयसर जेजू कितें करतालो. आनी आतां म्हणल्यार आतां आमी आतांच्या टायमान आमी टिट्यार बसना, आतां मातशे मॉडर्न जाले आमी, टिट्यार बसना, आतां आमी व्हॉट्सएपाचेर बसता, आतां फेसबुकाचेर बसता. आमी मातशे आमचो टिटो मातसो सोफिस्टिकेटेड जाला टिटो, वय की ना? वायफाय ना, आ? ट्विटर वायफाय ना ब्रदर. टिट्यार वायफाय ना, सारखे म्हणले. ज्या जाग्यार वायफाय हा तो जाला आमचो टिटो आहा, वय की ना? आमी आतां टिट्यार बसता, वायफाय आमी म्हणटा आतां ह्या क्लासीन आतां कोण हांगा शीस आसा, कोण लोक आसा, आमकां हांव थंयसर कितें तरी चलता, कोण तरी उलयता, कोण तरी गोवाय दिता, आमी हार आमच्या व्हॉट्सएपाचेर थंयसर आमच्या रांदीचेर कितें रांदता, आनी कोण भुरगीं उलयता. आतां आमचो ऑडियो आहा तो मातसो बंद आहा, कोणाक आयकना. आमी कितें उलयता, आमची भासाभास चलता, कितें चलता थंयसर, पूण आमी हा थंयसर. आमकां फायदो जातलो ना, कित्याक ती सोजमणी ना, देखून आमी लोक जाता. आनी तिसरी कॅटेगरीचो लोक असता तो फारिजियो कितें करता? आयकात बरे भाशेन, कितें आयकात हे कितें म्हणटा जेजू, आयकात तुमी कितें म्हणटात. देखून हांव तुमकां आयज कितें सांगता, 12वी वड कितें म्हणटा जेजू? तेन्ना आतां जेजून कितें म्हणलेलें? तो म्हणटा 10वी वडीन म्हणटा, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडान भितर वेता ते मनशाक मेळे करिना, पूण तोंडांतल्यान भायर सोदता तेच मनशाक मेळयता. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जे आमी खाता, आतां आमी सोरपोतेल खाता, आमी कितें जेवण खाता, कितें खाव, कांयच आमकां वायट जावचें ना. आमचें पोटां, आमची गोंयकारांची पोटां, आमी जे इंडियन लोक हा, आमची पोटां सारकी घट, कांयच आमकां जायना. आमच्या भायल्या लोकांक जे युरोपियन हा, ऑस्ट्रेलियाक हा, तांकां मातशें इल्लें कितें मातशें तिखसाण जालें, तांचे मागीर सगळें हेच सुट्टा, तांचो तांबडी आहा ती मागीर तांचो कलरूच चेंज जाता. पूण आमचो म्हणटा तूं आमी कितेंय खाव, आमकां कांयच जायना, कित्याक आमची पोटां घट आहा. म्हणजे आमी कितेंय खालें, आमकां तें कांयच वायट जायना. पूण जेजू कितें म्हणटा? पूण तोंडांतल्यान भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. तोंडांतल्यान भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. हांव तुमकां विचारूंक सोदता म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी कमी देवाचें उतर आयकता, आमी खाता, आमकां कसलोच त्रास जायना. आमच्या पोटान कितें, आमच्या पोटाक घट जाल्या, पूण आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सोडटा
आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सुट्टा होय ब्रदर. कितें सुट्टा आमच्या तोंडांतलें देवाचें उतर वय की ना. होय. आतां आमी सगळीं बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकता. आमच्या ब्रदर रॉकीन आतां सांगला जेसी आयलेमार आयकता. आमी सगळीं जी आसा ब्रदर जॉन्सनाक आयकता, ब्रदर थॉम्सनाक आयकता, ब्रदर लॉसनाक आयकता आनी बुधवारा दीस ब्रदर विन्सनाक सगळे सन 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 घरके नांव नासली आं सगळ्यांक देवाचें उतरान आयकता. म्हणटकीर आमच्या तोंडांतलें कितें सुट्टा देवाचें उतर. देवाचें उतर. म्हणजे हे जे जेजून सांगलेलें ते आमकां न्हय तें फकत फारिजियोंक वय की ना. कित्याक फकत फारिजियोंक कितें घडलें पळय आतां 12वी वडील कितें जेजू म्हणटा जेजूचे शिश येतात आनी जेजू कितें म्हणटात तेन्ना शिसांनी लागीं येवन जेजूक म्हणलें कितें म्हणलें हे तुजें उतर आयकून फारिजियोंक अपमान जालो म्हूण जाणय तूं. जेन्ना तूं ही उतरां उलयलय तुका तूं जाणय की फारिजियोंक अपमान जालो म्हूण. आनी भाव भयणीनो अपमान कोणाक जाता अपमान कोणाक जाता. हांव सगळ्यांक प्रश्न विचारता अपमान कोणाक जाता. देवाच्या उतराची सोजमणी आसना तांकां. आनी एक क्लास चलता हांगा. Okay, brother Rocky answered. आं कोणाक देवाच्या उतराची समजणी ना तांकां. देवाच्या उतराची समजणी सोजमणी ना ना तांकां. तांकां. For the question म्हणजे- that you asked. बरें. जेन्ना आमकां अपमान जाता आमकां कोण तरी अपमान करता आमच्या जिवितांत. आतां आमी जी होय. काजारी आसात बरें म्हणजे ब्रदर रॉकीक हांवूच विचारता कित्याक ताच्या रॉकीच्या घरान आतां टीव्ही चलता कितें चलता हांव नकळो. ब्रदर रॉकी मातसो येताय मातसो फुडें येताय तुजो मायक चेंज करताय मातसो प्लीज. अनम्यूट कर बाबा रॉकी. अनम्यूट कर अनम्यूट कर. म्हाका दिसता रॉकी? ताच्या घरान टीव्ही कॉमेस जाल्यात देखून ताका आयकना. ओके कोण तरी म्हाका कोण तरी येता मातसो जबाब दिवपाक. कोण तरी सिस्टर मारिया तूं जबाब दिताय मातशी. होय होय दिता नाजाल्यार ब्रदर बरें. सुकर हा ब्रदर. ओके हांव दिता. ब्रदर सुकूर तू ये मातसो तुका प्रश्न विचारता. ब्रदर हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमकां कितें आमच्या जिवितांत तुका कोणें अपमान केला केन्ना हय जायते फावटी. जायते फावटी. जेन्ना तुका अपमान केल्लो तेन्ना तुका कितें बऱ्यो वस्तू म्हणलेल्यो तुका ना हांवें ताका पोच्चून जबाब दिलोलो. ना ना जेन्ना तुवें देवा- कितें तूं बाबा हांव तुजें म्हणना कोणें तुका कितें अपमान केल्लो काय हय वय. जेन्ना तुका अपमान केल्लो ताणें तुका कितें बरें म्हणलेलें कितें वायट म्हणलेलें वायट म्हणलें. वायट म्हणलेलें. आनी जेन्ना कोणें तुका वायट म्हणलेलें तुवें कितें केलें देव बरें करूं म्हणलें वय की ना. ना तुवें ताका बेसांवनी बोललय वय की ना. शिरापानी तुवें म्हणलें. ताका म्हणलें जेजू तुका बोगोस सायबा बोगोस तुका म्हणला तुवें म्हणलाय वय की ना. ना तें आतां म्हणटा हांव. जेन्ना देवाचें उतर कळटकूच तेन्ना देवाचें उतर तूं नको आसलें म्हणून तुवें कितें केलें तेन्ना तेन्ना ताका बॅक आन्सर. तूं म्हाका अशें करताय तूं तशें तूं म्हाका माकोड म्हणशील तूं जाणा व्हडलो माकोड म्हणलें वय की ना. कित्याक तूं म्हणटाय तूं म्हाका म्हणशील तूं म्हाका कितें वायट म्हणशील तूं दोबरात म्हणटलें तूं ताका वय की ना. हय ब्रदर. पूण आतां म्हणटाय तूं म्हजे बा की जेन्ना कोण तुका आतां कितें अपमान करता तेन्ना तूं कितें म्हणटाय तूं वचून तुका बॅग मारता म्हणटाय अरे बाबा तुवें म्हाका तोय म्हणलें हांव तुजो मोग करता तुका बक्षिता तोयच कोत्ताय वय की ना. तूं तुका आतां अपमान केन्नाच पडना कोणूय तुका कितेंय म्हण तुका अपमान केन्नाच जायना. ना ब्रदर सुकूर कुमसाराक वसोंक जाय तूं.
ब्रादर सुकूर आयकताय मातसो व्हिडिओ रे म्हाका तुजें तोंड पळोवंक जाय. सांग हय हय म्हाका तुका पळोवंक जाय. म्हाका तुका पळोवंक जाय. हांव तुका विचारता जेन्ना तूं देवाचें उतर नोकोय तेन्ना तूं ताका बॅक आन्सर करता. आतां तूं देवाचें उतर जाणोय पूण आतां तुका कोणें अपमान केलो जाल्यार तूं आतां तुका सोडपाचो हातून ताका. हय कित्याक देवाचें उतर सांगता न्हू ह्या मनशाक हांव बक्षिता तेन्ना म्हाका देव बक्षिता. देवाचें उतर सांगता आनी जेन्ना कोण तुजो अपमान करता तेन्ना तूं ताका कितें करताय. वाटेर तूं स्कूटर चलयता कोण तुज्या वाटेर आयला ए सगळं कितें करता रे तूं कितें करताय ताका. तेन्ना रागाबरी पोत्तून दिता न्हू. हा तेका रागाबरी पोत्तीन ताका जाप दिता न्हू तेन्ना. सारकें अजुनूय देवाचें उतर तेन्ना राग येता वय की ना. हय हय येता तेन्ना येता एक एक फावटी येता म्हाका येता आतां की सारकें स्वत सांगलें तुवें. आतां सारकें स्वत सांगलें. आतां आमी देवाचें उतर आयकता देखून जेन्ना आमी असले कोण वायट करता तेन्ना आमी रागार बरीत जाता वय की ना. हय आतां आयक भाव म्हज्या जेन्ना कोण म्हाका कितें कोत्ता हांव तुजीच खबर सांगिना हांव म्हजी खबर सांगता. जेन्ना कोण म्हाका कितें वायट कोत्ता तेन्ना म्हजो जबाब कितें जाता ताज्या उतरा प्रमाणे म्हजो जबाब जाता वय की ना. हय होय पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जेन्ना कोण म्हजो अपमान कोत्ता तेन्ना कितें घडटा हें जें उतर म्हज्या काळजान आसलें तें देंवचार चोरून वता. तो अपमान म्हणल्यार अपमान न्हय तो अपमान जावन आसा देंवचाराची तायणी तें उतर म्हज्या ज्या काळजान आसा तें चोरून व्हरपाक. आयकताय तें उतर हा म्हजे कडेन हांव आयकतां देवाचें उतर बुधवारा दिसा देवाचें उतर आयकतां. दिसपट्टो हांव येता देवाचें उतर आयकपाक. 4 येता 6 येता 12 येता डिवायन मर्सी कोत्ता आकाश सांगता ताका सगळें कोत्ता पूण जेन्ना कोण म्हजो अपमान कोत्ता आनी हांव तो अपमान म्हजेर घेता ताजो अर्थ कितें देंवचारान तो अपमान म्हजें तें उतर म्हज्या काळजान जें आसा जें हांव सदां आयकतां तें चोरून व्हरपाक. आनी जेन्ना तें उतर तो चोरून व्हरता तेन्नाच हांव बरीं फळां दिवपाक पावना. आमी कालच्या बुधवारा दीस आतां शितलान आमकां ती रिकॅप दिला. हांव तुमकां सांगतलो जुवांची जुवांचो 5वा विस्फोट बोर्ड 16 आमी तोक्ताक फळां दिवंक जाय वय की ना. आमकां विचून काडल्या कित्याक तोक्ताक तसलीं फळां दिवपाक. पूण आमी सजमता की कितें कोणें म्हाका बरें केलें हांव सगळें म्हजें बरें चलता म्हजी साबूत बरी आहा म्हजें जिवीत बरें चलता भुरगीं बरीं शिकतात म्हज्या गोरकारा बद्दल म्हजो संबंद आहा म्हजे बायले बद्दल संबंद आहा म्हजी फामील सगळें बरें आहा पयशे येतात जेवण आहा न्हीद बरी पडटा देवाचें उतर आयकता सगळें बरें चलता. देखून आतां बरें चलता म्हज्या जिवितान. देखून आतां हांव सगळें बरो आहा. पूण भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन देंवचाराक जाय आमकां तें उतर जें आमच्या काळजान आहा तें चोरून व्हरपाक. आनी तें चोरता तेन्ना को चोरता तो येता आनी दुसऱ्या मनशाक आमच्या जिवितान हाडटा. आमी कांयच वायट करूंक ना आमी कांय ताका दुखोवंक ना पूण तो कोणाक आमच्या जिवितान हाडटा. आमी चोरून येता आमच्या वाटेर कोण तरी वाटेर येता कोण तरी गायो सोंवता आनी त्या वेळार आमी जेन्ना रागबरीत जाता तो अपमान आमचेर घेता कोणें कितें म्हणलां म्हणून तेन्ना देंवचार तें उतर चोरून वता. देखून आमकां तें उतर चोरूंक व्हरोनासतना रावपाक आमी कितें करूंक जाय तो अपमान जो आमकां लोक आमचेर अपमान दिता तो अपमान आमी केन्नाच घेवपाक ना. कोणें वायट कितें म्हणलें कित्याक आमचो अपमान कोणें म्हणल्यार न्हय आमच्या बायलेन आमच्या गोरकारान आमच्या भुरग्यांनी आमच्या पायमायन आमच्या शेजाऱ्यान आमच्या दुस्मानान कितें म्हणलें तो अपमान न्हय. अपमान जावन आसा सैतानाची चाल वो सैतानाचो प्लॅन तें उतर आमच्या काळजांतलें चोरून व्हरपाक आनी हो जावन आसा अपमान.
आमी चड करून कितें सजमतां जाणां भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमी सजमतां की कोणें आमकां कितें म्हणलें म्हणून कोणें आमकां कितें वायट कोन्नी केली म्हणून कोणें आमचें नांव पिड्यार केलें म्हणून कोणें आमकां गायो सोवल्यो म्हणून कोणें आमची बाटां बेसां घेतली म्हणून कोणें आमचें कितें केलां म्हणून आमी सजमतां ताणें आमचेर अपमान केला पूण खरें म्हणल्यार जे मनशांनी आमचेर करतात ते अपमान न्हय ते जावन आसा देंवचाराची चाल that is the trick of Satan that is the plan of Satan ते देवाचें उतर जे आमच्या काळजान आसा ते चोरून व्हरपाक आनी देखून भाव भयणीनो हे जे उतर आमी आयकता आयकात बरे भाशेन हे उतर जे आमी आयकता ते उतर आमच्या काळजान रिगून पासूंक जाय कित्याक आमी पळयलां कालचे फावटी माकुची पोतून वसया माकुची थँक यू जीसस माकुचो 4थो विसवोर वर्ड 16 आणि 17 सिस्टर मारिया मातशी वाचताय प्लीज तेच पोरी उतर आयकतोच रोकडीच खुशालकायेन ती घेतात पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात देखून ती चड वोगोत तोगोनात उतराक लागून विघ्न वो दुमालो येना फुडें ती रोकडीच भावार्थान थावन खोडसरून वेतात ते खोडपी जमनीर वंपले ते उतर ही ती आता पळयात हे कितें म्हणटात ते हे उतर कितें म्हणटा हे मातशें पोत्तून वाच सिस्टर उतराक लागून विघ्न वो दुमालो येना फुडें ती रोकडीच भावार्था थावन खोडसरून वेतात ते खोडपी जमनीर वंपले ते उतर ही ती तर अपमान केन्ना येता आमच्या जिवितांत हे उतर पळयात तुमी अपमान केन्ना येता उतरा लागून येता भाव भयणीनो जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कोण तरी अपमान करता तो अपमान जावन आसा कोणें कितें वायट केलें म्हणून न्हय तो अपमान जो येता तो उतरा लागून येता तो अपमान जो येता उतरा लागून देखून हे उतर आमच्या काळजाच्या जमनीर पडोंक जाय ते बरी जमनीर पडोंक जाय कित्याक आमी पळयता की दुसरे जी जमनी आसली ती खडपाची आसली आनी खडपाची जमनी आसली म्हणून जेन्ना ते बी पडले आता खडपाच्या जमनीचेर ताजी पावां जी आसा ती सकल जावन पावता खडपाच्या जमनीचेर ती पावां म्हणटा रूट्स जी आहा ती सकल जावन पावता ना ना ताका जागो सकल वचपाक ना खडोबा म्हणून कितें जाता ते झाड किल्लोन फास्ट वयर येता सकल जायना खडपा सकल जायना कित्याक खडोबा म्हणून ते पाव जायना म्हणून पूण ते झाड वयल्यान येता म्हणजे झाड ओड जाता आनी लोक म्हणटा अरे बाबा झाड बरें जालें बरी फुलां आयलीं पाटा 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 बरें दिसता आमचे गार्डन बरें दिसता आनी सगलो म्हणटा बरें जालें पण वारें आयलें कितें गरमी आयली आनी तें झाड सारकें पिड्यार जाता वय की ना कित्याक ताची मुळां सोकला ना म्हणून तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ह्या देवाची उतराची सजमणी आमकां मेळना आमी फकत आयकता आमी लोकां भाशेन आमी शिसा भाशेन न्हय आमी फकत ते देवाचें उतर आयकता ते उतर आमी पाळिना आतां कितें घडटा जेन्ना देंवचार येता ताळणी घालून आमचेर कितें कोण कोणी आमकां कितें वायट म्हणटा कितें आमकां म्हणटा तूं माकोड तूं हे आनी तें आतां आमकां अपमान जाता आनी ते अपमान येतकूच जें उतर आमी आयकलां बुधवारा दीस ब्रेस्तारा दीस ते भायर उडोवन वेता आतां आमी अपमानान आसा आनी आमी कसलीच फळां दिवपाक पावना आमी कसलीच फळां दिवपाक पावना आनी देखून भाव भयणीनो हो अपमान जो येता जावन आसा देंवचाराची ताळणी तें बी जें आमच्या काळजान किल्लोता तें बी चोरून व्हरपाक देखून भाव भयणीनो गरज आमकां
जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ते पोत्तून ताचेर नियाळ करून पोत्तून तें उतर पाळून पोत्तून दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करूं कित्याक आमी सदां जेन्ना तें उतर कोत्ता जें आमी आयकता आतां तें उतर आमच्या काळजाच्या जमनीचेर गोड जाता तें भितर वता सारकें किल्लोता ताची पांव सामकी खोल वेतात आनी आतां जेन्ना आमी फळां दिवंक पावता कोणूय आमकां अपमान करता आमकां कसलोच अपमान आमी घेना कित्याक तें उतर आमच्या काळजान घट रिगून रावलां ताची पांव सामकी गोड जाल्यात आनी आतां ती पांव गोड जाल्या म्हणून देवाच्या उतरान आतां आमी ही तोखताक तसली फळां दिवंक पावता आनी जेन्ना आमी आमची जमा जाता आमी आतां जेजूक ही गोवायकी दिवंक पावता आमी कितें आमच्या जिवितांत घडलां तें आमी दिवंक पावता आनी सगळें बरें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी दुसऱ्यांक एक बरी खबर दिवपाक पावता आनी आमी जेजूक महिमा आनी वाखाणणी दिवंक पावता होय की ना प्रेज द लॉर्ड आतां आयकात पोत्तून वसया त्या देवाच्या उतराचेर पोत्तून वसया देवाच्या उतराचेर मातुवाची आमी कितें शिकतले मातुवाचो 15-20 वोड 12 ओके वोड 12 पळयात तेन्ना शिसांनी लागीं येवन जेजूक म्हणलें हे तुजें उतर आयकून फारिजियांक अपमान जालो म्हूण जाणोय तूं डू यू नो that the Pharisees were offended when you said this म्हणजे फारिजियांक अपमान जालो फारिजियांक अपमान जालो आतां 13वी वोडीन वसात आनी पळयात जेजूची खबर जेजू कितें म्हणटा ताणें पोर्तिपार केलो आनी कितें म्हणलें म्हज्या सोर्गींच्या बापान लावंक नात ती सगळीं झाडां उमटून वेतेली तेजे उपरांत तांची खबरूच नाका ते आपुणूच कुड्डे आनी एकलो कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्यांक वाट दाखयता तेन्ना दोगूय फोंडांत पडटले आयकात भाव भयणीनो ह्या फारिजियांक अपमान जालो ते फारिजियान येवंक जायल्लें आनी जेजूक सांगूंक जायल्लें तूं कितें म्हणटाय तें आमकां खूब अपमान जालो जेजून कितें म्हणलें ताचो अपमान केल्लो जेजून फकत म्हणलेलें की जे आमच्या भितर वेता तें आमकां मेळ्ळें कोलिना जे आमच्या तोंडांतल्यान भायर सुट्टा तेंच आमकां मेळ्ळें कोत्ता आनी जेजू आनी जेजूचे शीस त्या फारिजियांक पळोवन ते पळयतात की फारिजियो एकदम अपमान जाला कित्याक जाला काय अपमान फारिजियांक जेजून ताका कांय म्हणूंक ना जेजून ताका कांयच म्हणूंक ना जेजून फारिजियांक वयर कांयच उतरां म्हणूंक ना पूण जेजूचे शीस जेजू कडेन येतात म्हणटा तो म्हणटा तुवें जें सांगलें की तोंडांतलें कितें भायर सुट्टा तें आमकां मेळ्ळें कोत्ता तर कित्याक काय जेजूचे शीस जेजूक येवन सांगता की तुवें जें म्हणलें तें म्हणलें म्हणून फारिजियांक अपमान जालो कित्याक म्हणलें जेजू सोत उलयलो जेजू तें उलयलो तें सोत जेजू कितें सांगता तें सोतूच पूण फारिजियांक अपमान कित्याक जालो कोण तरी म्हाका सांगूंक शकता ब्रदर सुकूल सिस्टर मारिया कोण तरी म्हाका सांगात फारिजियांक अपमान कित्याक जालो because they had pride नो बट तांकां प्रायड आसली जाल्यार तांकां ते घमंड आसले जाल्यार तांकां व्हडपण असलें जाल्यार जेजून ताचे वयर कांय म्हणूंक ना जेजून फकत म्हणलें की जे आमच्या भितर वेता ते आमकां मेळ्ळें करिना पूण जे आमच्या तोंडांतलें सुट्टा ते आमकां मेळ्ळें कोत्ता तेन्ना जेजूचे शीस जेजू कडेन येता आनी तुवें फारिजियांक वयर कांय म्हणूंक ना पूण फारिजियांक हे तुजी उतरां ताका अपमान जालो कित्याक काय अपमान घडलो कित्याक ते जेजूचे उतर तेंच्या मनांतल्यान तेंच्या काळजांत भितर
रिगोंग ना. रिगूंक ते ना. उतर करेक्ट. ते उतर पाडी नासले देवाचे ते उतर पाळी नासले, ते फकत देवाचे उतर उलयताले. ते उलयताले आपले देवाचे उतर आपल्या हाताचेर घालताले, याचेर होय. घालताले, वयर घालताले, आपल्या सगळ्या अंगात आपल्या आपली कुडीचेर घालताले. पूण ते फकत काळजांतल्यान दुसऱ्यांक नाचले दाखोवपाक. तांचे. ते Yes. कुड्डे असले कुड्डे ते कुड्डे असले डोंगी. डोंगी म्हणजे होय. हिपोक्रेट्स. जे Yes. ते सांगताले ते आपणाक सांगता. आता समजा हांव आता हांगा येयलो, आता तुमकां हांव देवाचें उतर, म्हाका सिस्टर मारिया म्हणटा देवाचें उतर शिकय. हांव आयलो आनी तुमकां सांगलें अहें करूंक जाय, तोहें करूंक जाय, पूण हांव तें उतर पाळिना. हांव कोण जाता? हांव एक फारिजियो जाता. हांव एक होय. डोंगी जाता. फार- कित्याक? होय. जेन्ना हांव तें उतर सांगता पूण हांवूच पाळिना, तर हांव कितें जाता? हांव एक डोंगी जाता. Hypocrites. होय. हां? येस Hypocrites. दोंगी. हिपोक्रेट्स. करेक्ट सिस्टर जोनिना. हांव हिपोक्रेट जाता. तेच भाशेन हे फारिजियो सगळ्यांक सांगताले अहें करूंक जाय, ते पुलीसमॅन गोंय हाडले. ते पळयतात सगळ्यांक, तुम्ही उपास करूंक जाय, तुम्ही देवाचें उतर करूंक जाय, साबाता दिसा हांगा वचोंक नाका, थंय वचोंक नाका. जेन्ना तुम्ही कितें भिकाऱ्यांक दितात, इगोर्जे मातीन जेन्ना पयशे घालतात, ते पयशे घालूंक जाय, आनी तुम्ही म्हाका आमकां आमचो किस घेवंक जाय, आमचो बेज घेवंक जाय, आनी हे करूंक जाय, ते करूंक. ते सगळे सांगताले, पूण तांचें जिवीत एका डोंग्या भाशेन आसलें. जे ते सांगताले ते कोण नासले. आनी जेजून कितें म्हणलें? जे आमच्या तोंडांतलें सुट्टा तेच आमकां मेडोयता. मेळयता. आमकां मेळयता, आमकां मेळे कोत्ता. आतां जेन्ना ती उतरां ताणें म्हणलें, जो कोण तो कोत्तालो असली उतरां, जे तांच्या तोंडांतले जे सुट्टाले आनी ते करिनासले, तेच फकत डोंगी आसले. तांकां की अपमान जालो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक येता, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, कोण तरी प्रिचर आमकां सांगता, आमकां प्रिचराचेर केन्नाय अपमान जाता? होय. होय होय. हय, जाता. कित्याक तें उतर जेन्ना आमी आयकता, हो कोण म्हाका सांगपाक, हो कोण Right. म्हाका सांगपाक, होय की ना? हो होय. कोण म्हाका सांगपाक. आमी आतां देवाचें उतर करता, हो कोण म्हाका सांगपाक, हो पाद्री न्हय, हो माद्री न्हय, हो बीस सायब न्हय, हो कोण म्हाका सांगपाक. पूण भाव भयणीनो, हांव जें सांगता तें तुमकां अपमान करूंक जायना. कित्याक देवाचें उतर खरेंच आमच्या काळजान आसा जाल्यार, खरेंच तें बरें चिपकून आसा जाल्यार, खरेंच ताची पावं गोड जाल्यात जाल्यार, आमी केन्नाच अपमान घेवची ना. Yes. Correct. Praise कथाय God. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना अपमान घेता, कित्याक? त्या उतराक लागून. स्वतान घेनात तेन्ना. त्या उतराक लागून. आनी खूब फाटी लोक जो येता देवाचें उतर आयकोपाक, जेन्ना जो प्रेगादोर वो जो प्रिचर आहा तो कितें म्हणटा, ताणें काय म्हणूंक ना, एका मनशाक म्हणूंक ना, कोणाक एका मनशाक गोट धरून काय म्हणूंक ना. पूण जेन्ना ताणें कितें म्हणलें, लोक तो अपमान घेता तेच्या उतराचेर, आनी आतां देवाचें उतर आयकोपाक, थंयसर परतून येवपाक आतां बंद करता, सोडून वेता. तो म्हणटा आतां तेज्या नाका म्हाका तो ताचो ताणें म्हजो अपमान केलो. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, जें हांवें म्हणलें तें ताका अपमान करूंक जायना. कित्याक अपमान घडलो? कित्याक आमी जीं उतरां उलयता, आमी तीं उतरां आमीच आमच्या जिवितांत पाळिना. आमी ढोंगे भाशेन जाता. देखून जेन्ना हें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर आयकता, आमीच त्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय. आमी जाणो की आमी एक दीस स्वर्गांत जेजू बरोबर जिवंक जाय. आमच्या देवाक फटोवंक जायना, केन्नाच फटोवंक जायना. आमी जाणो गालास्कारांक गॅलेशियन चॅप्टर 6:7 परतून हांव तुमकां एक बरी देवाचें उतर दाखयता. एक गालास्कारांक चॅप्टर 6:7 पळयात हें देवाचें उतर कितें म्हणटा. तुम्हीच फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. तर तुमी वोमताव तेंच आमी वोमताव तेंच आमी लुंतले.
पातकी सोयंबाच्या वंडोवण्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार हे पातकी सोयंबांतली आमी लुंतल्या कुसडाय. पण पवित्र आत्म्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार ह्याच आत्म्यांतावन आमी लुंतल्या सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत लिवतले हांव. आणि भाव भयणीनो, आमी कालच्या बुधवारा दीस जुवाच्या 5:20 आमी वाचला की आमकां संवसारान देवान विचून काडल्या, आमकां ह्या संवसारान हाडल्या कित्याक फळां दिवपाक, तोखतात तसली फळां दिवपाक. आनी आमी जेन्ना फळां दिवंक पावता केन्ना, जेन्ना आमी हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, त्या उतराची सोजमणी घेता, ते उतराची सोजमणी घेवन ते आमच्या काळजान रिगून दवरता. आतां ती ताची जी पाव आसा ती गोड दवरता, ती सोजमणी घेवन. आतां कोणूय आमकां वायट करूं, कोणूय आमकां गाय असो, कोणूय आमकां अपमान करूं, तो अपमान आमी केन्नाच घेवची ना. कित्याक ते उतर गोड आमच्या काळजान आसा. आनी लोकांची उतरां आमच्या गोरकारान कितें म्हणलें, आमच्या बायलेन कितें म्हणलें, भुरग्यांनी म्हणलें, बाय मायन म्हणलें, शेजाऱ्यान म्हणलें, दुस्मानान म्हणलें, कामाच्या बॉसान साहेबान म्हणलें, ही उतरां आमी केन्नाच आमी वायटपण आमी केन्नाच घेवची ना. कित्याक जे आमी खरेंच देवाचें उतर आमच्या काळजान ती कोणें आमकां सांगला जाल्यार आमी म्हणटले, सायबा, म्हज्या बा, म्हज्या भयणी, म्हज्या सायबा, म्हाका बोगोस, हांवें चूक केली, हांव मानता म्हजी चूक आनी हांव तें केन्नाच करचो ना. पूण जेन्ना कोण म्हाका कितें वायट सांगता, हांव म्हणटा, तूं कोण म्हाका सांगपाक, तूं कोण हांव, आनी हांव अपमान करता ताजेर. जेन्ना हांव अपमान करता त्याच वेळार देवाचा तें उतर जें म्हज्या काळजान आसा तें चोदता आनी हांव आतां कसलीच फळां दिवंक पावना. म्हजें जिवीत अशेंच जाता. अशे दीस जातात, सुमान जातात, सुमान म्हयने जातात, म्हयने वर्सां जातात आनी म्हजें जिवीत कसलेंच फायद्याचें, कसलेंच मोलादीचें जायना. आयज आमी भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमकां देवान बरी फळां, कसली फळां, आत्मीक फळां, हे इटर्नल लायफ जिवोवपाक आमकां ह्या संवसारान वचल्या. आनी इटर्नल लायफ आनी हे आत्मीक जिवीत जिवोवपाक आमचो संबंद देवाशी, जेजूशी, ताच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं घट जावंक जाय. पूण कितें घडटा, हे उतराची सोजमणी ना म्हणून आमी उतराक चड पाळ दिना म्हणून आमी फकत देवाचें उतर कित्याक आयकना, आमकां कितें फायदो जातलो. पूण आमी फायदो पळोवपाक येता जाल्यार आमी चुकता. आमी येता देवाच्या उतराक कित्याक आमचो संबंद घट करूंक. जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट जाता, तेन्ना आमचो संबंद देवाशी वाडत जाता, घट जाता. आतां आमकां सगळें दुसरें आमकां फावो जाता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मातवाचो 6:20-33 मॅथ्यू 6:33 तो कितें म्हणटा, हांव तुमकां दाखयता कितें म्हणटा तो जेजू. मॅथ्यू 6:33 पळयात कितें म्हणटा तो जेजू. मातवाचो 6:20-33 सिस्टर मारिया. देवाचे राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलेली कोत्ता तो बेस तुमी पयलीं सोडात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. पूण आमकां त्यो सगल्यो वस्तू दितलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, देवाचें राज आनी आपणाक मानवलेल्या कोर्ता तो बेस आमी पयलो सोदूंक जाय. पूण आमी कितें सोदता, आमची मिलाक सोदता. सायबा म्हाका पेपोवणी दी, सायबा म्हाका भुरगें दी, सायबा म्हाका बरी सर्वीस दी, सायबा म्हाका बोटीर व्हर, सायबा म्हाका भुरग्यांक म्हजे बरी क्लास दी, सायबा म्हजे भुरग्यांक बरो एक न्हवरो, बरी व्हंकल हाड, सायबा आतां ती काजार जाली ताका एक भुरगें दी, सायबा म्हाका शामाय जाल्लें शापाय जालें. हें सगळें आमकां जाय आनी आमी त्या लागून देवाशी येता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाशी येता कित्याक आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक, आमचो संबंद देवाशी घट करपाक, ताच्या उतरा पोरमणे चलपाक, ही तसली फळां दिवपाक
आता फकत आमी आमचो संबंध गोड जायना पूण आमकां सगळे बरें फावो जाता फळां आमी दिता आनी देव आमकां बेसांनी बोदता इतली बोदता की आमचे हात एकदम ल्हान जातात इतली बेसांव करपाक इतलो आमचो मोगाळ देव आमकां जाय फकत ही तोखताक तसली फळां दिवपाक आनी तोखताक तसली फळां दिवपाक आयज आमी शिकल्या की देवाचें उतर आमच्या काळजान गोड धरूंक जाय ताची सजमण येवंक जाय तें उतर पाळूंक जाय फकत आयकल्यार जाल्यार ना कसलोच फायदो ना लोक जो येतालो फकत आयकतालो मिलाग्री पळयतालो कितें कितें तरी आयकतालो पळयतालो आनी बेतालो आनी सजमतालो की ती बेसान भरल्यान म्हणून ती खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून पूण ती फटवताली फारिसो येताले कित्याक ते फकत येताले दुसऱ्यांक दाखोवपाक की ते खरेंच एकदम भाग्यवंत म्हणून पूण ते खरेंच व्हडले ढोंगी लोक आसले पूण फकत शीस येताले कित्याक ते देवाचें उतर आयकोपाक त्या उतराची सजमणी घेवपाक तें उतर पाळपाक आनी तोखताक तसली फळां दिवपाक आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां एक एकल्याक सांगता तूं कोण तूं फारिजियो तूं लोक ओ तूं एक शीस आनी शीस जाल्यार हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया ह्या उतराची सजमणी घेवन हें उतर सदां आमच्या जिवितान पाडुया जेन्ना आमी हे दिसपट्ट्या जिवितान पाडटा वय आळकोण येतली लोक येतलो अपमान घेवन आमी देवाच्या उतरान आसा म्हणून हाचो अर्थ कितें की कोण आमचो अपमान करचो ना येतलोच देंवचार येतलो 4 देंवचार येतले 10 देंवचार येतले लोक येतलो एका जोल्ल्याक पासून घेवन येतलो कोणे सुणे बी घेवन येतलो पूण आमी जाणो की हे सगळे घडटा कित्याक एक दुस्मान आमच्या कडेन तो दुस्मान जावन तो शिंगाचो दुस्मान देंवचार तो देवाक एकदम देवाक मानना तो आनी देवाच्या भुरग्यांक तो मानना तो अपमान करपाक येतलो पूण जेन्ना त्या उतराची सजमणी आसतली आमकां तें उतर आमच्या काळजान रिगून आसतलें तेन्ना आमी अपमान घेवची ना आनी खरेंच ही तोखताक तसली फळां दिवपाक आमचें जिवीत भरून येतलें आमेन Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Beautiful, Jesus. brother. Thank you, Jesus. 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 Okay, Katie? Kathy? Unmute kor. Can I start? Yeah. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन भो मोगाळा बाप्पा पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां दिता आनी दिनवाजता खेरीत भाशेन ह्या दिसा खातीर आनी हो वेळ हे जमातीक हाजी जावंक आयती केल्या पासत मोगाळा बाप्पा आमकां बरे भलायकेन दवरल्यात म्हूण तुका दिनवाजता हे जमातीक जायत्या आमच्या भावा भयणांनी आपणाच्या जिवितान घडलेल्यो घडण्यो जमातीच्या वांगड्यांक उक्त्यो केल्यो तांचे पासत वाखाणटा आर्गां तुका जेजू तुवें आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी भरल्या पासत आमचो बाबा तुजे सवे वाडोवंक जेजू तुजो आदार आमकां फावो जाता आमच्या भावान ब्रदर विन्सेंटान आयज मातेवाच्या 15व्या अवेस्वरान 12 आनी 13 वडीन आमकां खोल समजणी एक उतरावळ दिल्या ती आमी सदांच आमच्या जिवितांत पाळूंक वावल्यात पुरो म्हूण मागता जायतीं आमची भाव भयणां ह्या ग्रुपांतलीं दुसऱ्या पासत आपकुशेन वावुरतात तांचेर तुजी उपोट बेसांव घाल बापा हें हांव मागणें कोत्ता त्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन Amen. 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 Praise God.